아멘 할렐루야. 아투바리야 할렐루. 얘가 아투바리라 부르 할렐루야. 지수 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 모는 아미가부야. 가व누 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 아미나소야. 지수 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 모는 아미가부야. 가व누 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 아미나소야. ये जिसु तू आमचे मोठे ये जिसु तू आमचे मोठे आमच्या मोठे आपोया ये जिसु तू आमचे मोठे ये जिसु तू आमचे मोठे बर तू आमका तुझ्या मोगान शांती 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 दी तू आमका तुझो उल्हास संतोष 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 बर तू आमका तुझ्या पवित्र आत्म्या सकणा बर तू आमका तुझ्या पवित्र आत्म्या बर तू आमका तुझ्या पवित्र आत्म्या बर तू आमका तुझ्या पवित्र आत्म्या जिसू 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 मन आम्ही गाऊया गाऊन 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 आम्ही नाचूया सकणा ओ जिसू जिसू मन आम्ही गाऊया गाऊन 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 आम्ही नाचूया. प्रेज द लॉर्ड. सकणा आम्ही दिमी गेल्या आणि सम्यक आराधन करन आम्ही गावया गीत तुझे मुखामोळ हांव पळोवंक आशेता. तुमच्या गीता बुकांत पान संको 21 31 तुझे मुखामोळ पळोवंक हांव आशेता. Page number 21. तुझे मुखामोळ हांव पळोवंक आशेता तुझ्या हसरपणान जियोंक आशेता सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता इसम्या ये कळसान मोच्या तुझे मुखामोळ हांव पळोवंक आशेता तुझ्या हसरपणान जियोंक आशेता सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता इसम्या ये कळसान मोच्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका निंबीर पडून आमी प्रणाम करता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका निंबीर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवण दारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता नमन नमन तुका आमच्या सोडवण दारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता कळसा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पित कळसा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता अस्कत कायन बळवून तू जाता मोच्या एकसरपणान सांगा तू दिताय
मोच्या कष्टा दुखांक म्हाका बुसयता येसुम्या ये तूं म्हाका सांग मोच्या अस्कतकायेन पळवून तूं जाता मोच्या एकसुरपणान सांगत तूं दिता मोच्या कष्टा दुखांक म्हाका बुसयता येसुम्या ये तूं म्हाका सांग आराधन तुका सोम्या आराधन तुका निंबेर पडून आमी प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सोडवोन दारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळसा मोना आमची तुका भेटयता सर्वस आमचे सोम्या समर्पिता काळसा मोना आमची तुका भेटयता सर्वस आमचे सोम्या समर्पिता पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावताय कष्टा नश्टा वेळार आदर तूं जाता मोची पातकां सगळीं आपणाचेर घेता काकुळदारा तूं बक्षिताय पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता कष्टा नश्टा वेळार आदर तूं जाता मोची पातकां सगळीं आपणाचेर घेता काकुळदारा तूं बक्षिता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका निंबेर पडून आमी प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सोडवोन दारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळसा मोना आमची तुका भेटयता सर्वस आमचे सोम्या समर्पिता काळसा मोना आमची तुका भेटयता सर्वस आमचे सोम्या समर्पिता Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia. Hallelujah, 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 hallelujah. Aradhantuka samya, namantuka samya, ograntuka samya, sridhuka samya, shrichituka samya, vanditantuka samya, hallelujah, 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 hallelujah. Praise to Jesus, praise the Lord, hallelujah. Arikantuka, aradhantuka, namantuka, sridhuka samya, shrichituka samya, vanditantuka samya, hallelujah, hallelujah, hallelujah. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, दैवीक शब्द मनीस जावन ह्या संवसार येयल्या जेजू थंय आमी विश्वास दवरून ह्या पवित्र आराधनाच्या वेळार आमी सांगता मेळ्ळ्या. त्या क्रिस्ता थंय उंड्या रुपी अजरसच्या आमच्या सडवंडारा थंय आमचो भरवोसो आमचो विश्वास आमी थर्ड करया.
थीर करया आनी ताचे थंय आमी जियेवया, कित्याक तो मात्र आमकां दैवीक जिवान भरूंक शकता. आमचे सगळे सर्वस्व आमचें जिवीत ताका समर्पण दिवया आनी थोडो वेळ आमी आराधना करसून सुद्दां फावो ते रितीन आमी जियोवच्याक ताची कृपा मागया. सर्वेस बरो मैशेक भेटलेलो त्या जळत्या बोल्या लागीं आनी देव म्हणालो, म्हज्या परचेचे दूख हांवें पळयलें, तांची बोब हांवें आयकली, तांकां सुटका दिवचे खातीर हांव देवून आयलां. त्यास पळोवच्या आनी उलोवच्या आनी आयकोवच्या आनी जाप दिवच्या देवा लागीं आज आमी कृपा मागया मोगाळ भावा आनी भयणी. कित्याक तो आमचो मोग करता, आमकां बोगसांनी दिता आनी तो जिवंत देव आमचे सांगता खरेंच जियेता. हाची वर्ती सुटका कोणे कोणाक दिवयेत. देवान आमचे खातीर सगळें जारी केलें आनी आपल्या पुताकच ह्या संवसारी धाडलें. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत आमी आयकता, शब्द आसलो मनीस जावन काळोखांत असल्या परचेक सुटका दिवंक आपल्या पुताकच सर्वेस्परान म्हणजे देवान ह्या संवसारी धाडलो. परत रोमांकारांत बरयल्ल्या पत्रांत 14व्या अध्यायात 11व्या वळींत अशें म्हणटा, सर्वेस्पर देव, हांव जिवंत देव अरियेकलो मुचे उचीर दिंब्यांनी सरपडटलो आनी अरियेकलो आपलो थाळो उबारन देवाक वाखाणटलो. आज आमी ह्या अर्गा वगळापा मारिफात देवाची स्तुती करचे मारिफात देवा थंय लागीं सरूंक देवाचो मोग अनुभव करूंक आमी सर्व सांगता मेळ्ळ्या. त्या क्रिस्ता थंय आमी सबार विनात्यो हाडून आयल्यान जावं पुरो. सबार मागणी आमचे थंय आसात. कळनासतना वा सुखानासतना एक हप्त्यान म्हणले परी आमी नवें येता जावं पुरो. आमचो भावार्थ जेन्ना आमी थंय ताचे थंय आमी थीर करता, दृढ करता आनी त्या भावार्थाक आमी दवरल्या विश्वासाक तो फळ तो सुद्दां आमकां दिता. एक मौन करता आसतना परत दुसऱ्या संगतींनी आमकां तो लागीं हाडटा आनी एक बेट फुडें सोडूंक आमकां आदार दिता. किर्तन म्हणटा मोगाच्या 9 अध्याय 9 आनी 5 6वी आनी 7वी बोल अशें म्हणटा, येया मान बागोवया सरपडुया आमच्या आमकां रसलेल्या सर्वेस्परा मुखार दिमी मारून या, कित्याक तो आमचो देव. आमी ताच्या सरोवाची परसां ताच्या हातान चलयलेल्यो शेळयो आमकां दिसपट्टे चलयता आनी बऱ्या सरोवाक व्हरता आनी बरो सरोवकय मेळटा. आमी आमचें आत्मीक जिवीत नवीकरण करता आसतना, आमच्या आत्मीक जिवितांत आमी तीर जाता आसतना, आमच्या आत्मीक जिणे मारिफात देवाक आमी वळखत आसतना, देवाचो मोग आमी अनुभव करता आसतना आमी ताच्या सरोवाच्यो शेळयो आमी जाता. आमी तेदना पर्यंत जेजू सोदून आयिल्ली सुकोवन गेल्ली शेळी जाता आमी आनी केदना जेजून त्या शेळयेक वेंगलें आपणा चिकन घेतलें आनी ती ताच्या हिणांत रावली. आज आमी ताच्या हिणांत शाश्वत रावो जाय आनी आमी ताच्यो सरोवाच्यो शेळयो जाय जाय. आमचो गवळीक आमी वळखोनशी जाय. देखून जेजू म्हणटा, हांव म्हज्या शेळ्यांक वळखता आनी म्हजी शेळी म्हाका वळखता. आनी असलो बांद आमी दवरनो मोगाळ भावा आनी भयणी, कितेंय आमी करता जाल्यार आमी चल्लेली वाट ती सुगम जातली. कितेंय आमी करता ताच्या कृपेन आमी करता. आमी पावलान सांगले बरें, ताची कृपा म्हाका आसल्यार पुरो आनी त्या कृपेन हांव सर्व करूंक शकता. सगळी सुवार्ता कितले पंथावान मेळ्ळ्यार, कितलेय संवसार राजांव आसल्यार, कितले म्हाका आडयल्यार हांव ती कृपा आसल्यार सगळें करूंक शकता. आनी ती कृपा आमी जोडून चलोवंक देवाची ससाय आमी मागया. आमी सर्वेक वटल्या ताच्या मोगांत. मोगाळ भावा आनी भयणी, त्या सुत्रिये देवा ते आमचो विश्वास दृढ करया आनी त्रिये देवाक आमी हरसून आमकां रसलेल्या सांबाळच्या आनी चलोवच्या त्या देवाक
आमी आराधन करया कित्याक आमकां जिविताची तिसऱ्या पुतातावन मेळ्ळी कित्याक जे कोणे म्हाका पळयलां ताणें म्हज्या सर्गीच्या बापाक पळयलां आनी पवित्र आत्म्याक तो सूख दापो करता म्हाका ताणें अभिषेक केला आनी सुवार्ता प्रकट करूंक ताणें जैत ची वाट धरूंक ताणें म्हाका बोळ दाखयलां आनी त्या पाराकली ता तुमचेर पाठयता म्हणटा आनी त्या सक्तेन आमी हांगासर आसा तर मोगाळ भाव आनी भयणी एक घडीभर आमी दिमी घालया त्रिये देवाते आमचो विश्वास कोणा साथ जाता दिमी घालात त्रिये देवाते आमचो विश्वास आमी दृढ करया आनी हे देवा बापा हे गीत गावचें मारिपात आमी देवाक आमी अर्सुया कित्या त्रिंदा देवीने आमी कितेंच करूं शकना जर आमी कुटुंबाची जियेत तर ताची बुन्याद त्रियेक देवान घाल्या ते एक देव ते एक जण एक देव जावची येतात आनी त्या त्रियेक देवातय आमी सदांच जिवन आमचें कुटुंब आमी एकाच मोगाचें एकाच बांदाचें समाधानीचें कुटुंब जावन जियोवच्याक त्या त्रियेक देवातय आमचो विश्वास आमी दवरून ह्या आराधनाक आमी ताची कृपा आनी मजत मागून घेवया हे देवा बापा सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता देवा बापा हे देवा बापा तो सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधना वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता Jesu Krista to सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता Jesu Krista to सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता वंदन करो जीवनी आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करो जीवनी आमचे समर्पिता निर्गमन पुस्तकांत 23व्या अध्यायांत 25-27व्या वळींत आमी आयकत हांव तुमी सर्वेस परा तुमच्या देवाक मात्र आराधन करचें आनी हांव तुमच्या कानाचेर आनी उदकाचेर म्हजो आशिर्वाद घालतलो आनी पिडाशिडा तुमचे तावन पयस करतलो तुमच्या देशाच्या स्त्रियांचो गर्भपात जावचो ना आनी तांचे पैकी कोणूच वांजणी उरची ना हांव तुमकां परिपूर्ण आवक दितलो हांव म्हजी भिरांत तुमचे मुखार धाडटलो खंयच्या लोकां मदें तुमी वेतात त्या लोकांक हांव दुस्पटयतलो आनी तुमच्या सर्व दुस्मनाक पळोवंक लायतलो भय मोगाळ भावा आनी भयणी पवित्र आत्मो आमचे सांगता आसतना तो आमकां नीट वाटेन चलयता देवाच्या वळखींतल्यान पयस वेतेल्यांक तो सक्तेन भरता धैर्यान भरता आनी परत तुच्या एकवटांत रावोंक तो आपोवणे दिता तर त्रियेक देवाचो तिसरो जण जावन आसा पवित्र आत्मो आमकां अर्यकल्या की क्रिस्ताच्या वळखींतावन देवाच्या मोगातावन सुखान अशें तो आमकां सांबाळटा
देखून धैर्य दिवपी पवित्र आत्मो आमकां हर एकल्याक मजतदार जावन क्रिस्त आमचे थंय पाठयता. त्याच पवित्र आत्म्याक आमचे मदें येवकार करून ताकाय आमी गीत गावन हरसिया. पवित्र आत्म्या तूं सर्गींच्या सरपडून तुका नमन करता. हे पवित्र आत्म्या तूं सर्गींच्या सरपडून तुका नमन करता. वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता. हालेलुया हे देवा पुता हे देवा पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देवून ये. आमी हांगासर तुजी स्तुती करता आसतना तुजें भजन करता आसतना तुका आराधन करता आसतना आमची काळजां मनां तुजे थंय थीर दवरूंक आमकां तुजी कृपा मेळय. हे पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देवून ये. आमकां हर एकल्याक प्रत्येक रितीन जी विनवण्यो आमी हांगासर घेवन आयल्या जी कश्टां संकटां निराशपणांत रिणांत बेजारांत पिडेंत अशें आसा सगळ्यांक तूं आमच्या ह्या बंदपासून सुटका दी देवा. आमकां समेस्त आमच्या मोगांत तीर दवरूं आमकां सर्व आमच्या काळजाची अवगुणां न्हू आनी सर्व कश्ट नश्टांत तूं निराशपणांत तूं बेजारांत तूं आमकां सुटका दी. आनी एक मोवाळायचे काळीज आमचे थंय दी. बॉक्सांचे काळेज आमचे थंय रुथा कर आनी आमी परत आमच्या कुटुंबाक वयता आसतना एक समाधानाची व्यक्ती जावन आमी आमच्या कुटुंबाची न्ही बऱ्या रितीन जियोंक आनी तुजी एक देवा बरी आनी तशेंच बाकीच्या कुटुंबाचे बरी आमी आमचे कुटुंब सभोवंक आमकां तुजो आदार दी. हे दैवीक शब्द आमचे हर एकल्याचे अर्ग उलयदरची आमची मागणी आमची विनवणी हे सगळें मानून घे आनी आमकां क्रिस्ता थंय एक वडून जियोंक आमकां आदार दी. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाच्या न्हू आमी थोड्या दामपिया आमच्या काळजांत भोगचे तें अथ्रेग देवा थंय उसारुया. आनी तुमची जबाब जावन दी. आमी तुका सर पडून नमस्कार करता सर्गींच्या बापा. आमी तुका सर पडून नमस्कार करता सर्गींच्या बापा. अब्बा बापा आमी तुका सर पडून नमस्कार करता सर्गींच्या बापा. आमच्या सर्गींच्या बापा आमी तुका सर पडून नमस्कार करता सर्गींच्या बापा. आमच्या मोगाळा बापा आमी तुका सर पडून नमस्कार करता सर्गींच्या बापा. अब्रामाच्या इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवा आमी तुका सर पडून नमस्कार करता सर्गींच्या बापा. इस्राएल पुर्जीच्या देवा आमी तुका सर पडून नमस्कार करता सर्गींच्या बापा. आमच्या पुर्वजांच्या देवा आमी तुका सर पडून नमस्कार करता सर्गींच्या बापा. आमच्या आवय बापायच्या देवा आमी तुका सर पडून नमस्कार करता सर्गींच्या बापा. आमच्या कुटुंबाच्या आनी घरान राखून उरच्या देवा आमी तुका सर पडून नमस्कार करता सर्गींच्या बापा. आमच्या मुखल्या संततीच्या आई देवा आमी तुका सर पडून नमस्कार करता सर्गींच्या बापा. आमच्या रचणारा आणि आमच्या पसणारा आमी तुका सर पडून नमस्कार करता सर्गींच्या बापा. आमच्या जीवदथरा आमी तुका सर पडून नमस्कार करता सर्गींच्या बापा. सगळ्या पृथ्वीच्या रचणारा आणि दुनिया आमी तुका सर पडून नमस्कार करता सर्गींच्या बापा. मुझ्या देवा आणि मुझ्या सैबा
आम्ही तुका सरपडो नमस्कार करता सर्गींच्या बापा आमच्या कुटुंबांत भुरग्यांचे देणे दिल्या देवा आम्ही तुका सरपडो नमस्कार करता आमच्या सर्गींच्या बापा आमची कुटुंबां समाधानाची मोगाची आणि एकवटपणाची बिडारां केल्ल्या देवा आम्ही तुका सरपडो नमस्कार करता आमच्या सर्गींच्या बापा आमकां समेस्तांक क्रिस्तांवपणांत तुवें वेंगून पवित्र स्नानाच्या आणि सर्व हिरामेता मारिफात कुरपेचे जिवीत जियोंक फावो केल्ल्या देवा आम्ही तुका सरपडून नमस्कार करता आमच्या कुटुंबांत मलगड्यांक आणि सर्व आमकां एकवटान जियोंक आदार दिल्ल्या देवा आम्ही तुका सरपडून नमस्कार करता सर्गींच्या बापा आमकां समेस्तांक तुजी भुरगीं करन आमकां तुजे थंय एकवटीत दवरल्या देवा आम्ही तुका सरपडून नमस्कार करता आमच्या सर्गींच्या बापा देवाक आमी स्तुती करनस सर्व आमी बसया वेळ काळ सगळे थारायल्लो देव आमची सवय आसा देखून आमकां वेळाच्यो कांय चिंता ना वेळाचो महत्व ताणें दाखोवन दिला देखून हे आराधन आमी करता आसतना आमचो वेळ आमी आमच्या देवाक आमी बऱ्या संगतींत आमी गळशिता ताच्या मोगांत आमी गळशिता कित्याक हे सगळे करून हो वेळ सयत आमच्या हातीन दिल्लो देव तो देखून पृथ्वीच्या सुरवेर देवान मनशार आसता आसतना हे सगळें तुमचे खातीर केलां हे वैकुंठूच तुमचे खातीर केलां तुमी हांगा स्वतंत्र जियोंक आपोवणें दिल्लें ते स्वतंत्रपणांत थोड्यो संगत्यो मात्र थंयसर पातका रुपान थंयसर आयिल्ल्यो फकत एक संगत थंयसर हें खाय नाकात म्हणलें केलें तांणी नंतर ती मनशां देवाच्या हजरपणांत मोगांची येती मोगाळ भावा आनी भयणी तुका आनी म्हाकाय स्वतंत्र दिलां देवान बरें आनी कोटेपण कितें म्हणून पारकून जियोवचें तें स्वतंत्र बरें उलोवणें आनी वायट उलोवणें हांचे मदें तफावत हाडचें समजून घेवचें आनी विसवून करचें हे सगळें आमकां स्वतंत्र दिलां देवान बांदून घालूंक ना देव आसा देवा सांगता सत आसा सत सांगता आमी जियोन आसा आमी आनी हें सबार पोटी आमच्या उतरांनी आमच्या करण्यांनी आमची विसवून सुकोवन वेता आमी तसो नियाळ करया राज्य संधाना विशयान मोगा विशयान बॉक्साना विशयान थोडो नियाळ करया उपरांत पूण आमी आमकां दिल्लो वेळ सबारपटी आमी मोगाळ भावा आनी भयणी आमी चिंता आमी हांवें करचें सगळें सोमा म्हजे परके म्हणजे सांगता कोण आसात दुसरी कोण आसात शेजारा कोण आसात म्हजे भोंवतणी कोण आसात तांणी करचें सोडेपटी सोमा ना हांवें करचें सगळें सोमा तांणी तशेंच चिंतचें हांवें करचें सगळें सोमा हे सोमा सोमा म्हणलेंच मनस्ताप हाडूंक शकता कुटुंबांत तशेंच हांवें उलोवचें सोमा पूण कुटुंबाच्या आनी एका संद्यान उलोवचें ते तक्रार हाडटा ते बेजारे हाडटा ते असमाधान हाडटा देखून एक एकल्यान येवन उलयत आसतना अशेंच म्हणचें हांव सगळें कुटां बरें करना आयलो फादर हांव बरें करना आयली हांव समाधान सगळ्यांक दवरूंक पळयलें पूण तो एक समाधान हाडूंक आशेना तो एकलो समाधान एक अडकळ हाडटा मोगाळ भावा आनी भयणी आमकां वेळ देवान दिला जर तर तो वेळच आमच्या हातीन नातुलो तर आमी हे खंयत वचनासले आमकां देखून जाणवाय दिल्या मन जातीक की विभिन्न तरान आमकां रचलां सगळ्या संवसार रचले उपरांत मनशांनी माने रचलें आनी उपरांत मनशाक सगळो वयर अधिकार दिलो हे सगळें तुमचे ताबेन म्हणून दिलें देवान म्हणजे आमा समेस्त ताबेन दिलें आनी एक मात ल्हान कंडिशन घाल्लें थंयसर मात एक तें काम करनाकात फळ तें आडवारलेल्या रुखाचें फळ कांय नाकात उरलें सकट दिलें मन जाती मान कायात वा कितेंय करात सगळें कित्याक देवान रचल्लें तें आनी ते मनशाक या कितें संवसार असो किरीट बरी देवान रचलें कित्याक आपणाचे स्वासून मनशाक जीव दिलो आनी सुरिल्ल्या मनशाक देवान आपल्या हातांत ताका केल्लो मातयेची मोल्ड थंयसर केल्लें
न्ही ताचे उपरांत उस्वास दिलो म्हणजे देवान आमकां अरयेकल्या की मोगान रचलां देखून आज आमी आमचें जिवीत पळयल्या पुरो ते सगळें समज आसा म्हजो वेळ हांव कसो करचिता आनी तो वेळ हांव कसो पेल्यात दिता आतां आमी सगळे आराधन करनासा आमकां सबार जायती चिंतना आमचे थंय येवंक पुरो जायती चिंतना आमचे थंय येवंक पुरो वय अशें हांवें केल्ल्यान अशें जालां कोणना पूण ती चिंतना आमी वचून वावरा घाली जाय वावरा कशें घालचें जर देव म्हाका ह्या घडये म्हाका सांगता आज म्हजे लागीं उलोवन सांगता आल्या फाटीं गेल्लेंच परत तें वचून कितें आसा तर मनस्ताप तें परतें उस्तून जिवाळ करनाका बगार समाधान हाडूंक प्रयत्न कर मोग आसा करूंक प्रयत्न कर आनी तें जर हांव जियेता तें जर हांव करता तें जावन देवाचें आपोवणें तें जावन आसा देवाचें हजरपण तें जावन आसा देवान आमचे सांगता चलचें जर तर तें करिना आमी फाटीं उरता आमी फाटीं उरता परत तसलेंच आपोवणें परत मेळटा की ना कळीत ना पूण आमी फाटीं उरता वेचीक पुताची काणी तुमकां गोत्त आसा ताणें आपणाचो वेळ करून घेतलो आनी तो गेलो हे सगळें आपणान करून गेलो पेल्याचो वेळ करूं ना ताणें आपणाचो वेळ करून गेलो आनी उपरांत ताका बूद आयली तो फाटीं आयलो जर ताणें ताचे वांगडेच गेल्लो तर तो बापाच्या वेंगेन परत पावतो ना कोण ना वा ताचो बापूय तो परत मस्त वर्सां उपरांत तो उरतो ना कोण ना कळीत ना आमकां पूण ताका तें देणें लाभलें तो फाटीं आयलो बापाच्या म्हणजे ताच्या बापाच्या वेंगेंत आयलो तशेंच हरयेक चुकोवन गेलें भुरगें देवाच्या वेंगेन ती येत आसतना गळाय करिनाये फाटीं सरनाये देखून हे आमकां शिकयता दैवीकपण आदारूंक हे आमकां शिकयता जिणेची वाट धरूंक हे आमकां शिकयता आमी सगळ्यांनी ताच्या मोगांत चलोवंक आनी तसो मोग आमकां सर्वांक एकवटीत हाडूंक मोगाळ भावा आनी भयणी देखून आमी सांगता मेळटा आसतना आमी उगडा जोडया उगडापण पुस्तकांतले 5 अध्याय 13वी वळ सिंहासनार बसलेल्याक आनी शेळयेक जावं होगळाप मान आनी महिमा आनी पदवी ससनाक देखून आमकां दिल्ल्या वेळांत आमी देवाक हजरपण बघून ताका आमी अर्घ होगळाप दिता आसतना आनी ती रीत आमी जियोंक वेता आसतना आमचो वेळ पवित्र जाता आमचो वेळ पवित्र जाता आनी तो वेळ आमी जावं पुरो आमच्या कुटुंबाच्या मागण्यांत सांगता मेळटा आसतना जावं पुरो आमी एकवटी जाता आसतना जावं पुरो आमच्या कितें उणेपण घडलां तें भरती करूंक वेता आसतना म्हणजे समाधानाचें सडी तूं जो पटोवचें न्ही बगार समाधानाचें मोगाचें बॉक्सांचें हाडूंक शकता आमी तो देव आमचे उदारी वा आमचे उदेशी पेल्या थंय वांटून घेवंक आपोवन दिता तो देव आमचे उदेशी तो उलयता प्रवाद्यांचें जिवीत आमी आयकलां भियेल्लो हांव ल्हान म्हूण लेखलो म्हजी वोंटां मेळ्ळी म्हूण लेखलो सगळ्यांक देव म्हणटा तुजे उदेशी हांव आसां हांव सर्वेस्पर देव तुजे उदेशी उलयतलो तुका धैर्य दितलो त्या घडये कितें उलोवचें म्हणून हांव तुज्या मोतीन घालतलो हांव तुज्या जिबेत हांव तें भायर पडशें करतलो भियेनाका तूं मुखार वचून धाडलो देव आज तुका आनी म्हाका हेंच धाडटा तर मोगाळ भावा आनी भयणी आमी देवाची स्तुती अशीच करया देवाची स्तुती केल्ल्यात आमकां जायतें बरेंपण लाभता हेंच कीर्तनकार आपल्या किर्तनांनी हें सांगता किर्तनां म्हळ्यार कितें आमी देवाक स्तुती गावचें देखून आमी मिसांत एक किर्तन गायता आसतना भोव अर्था बरी तरेन थाळ्यांत आमी मिसांत वांटो घेता आसतना आमी गायता आमी किर्तन गावून देवाक हर्शिता आमी आनी ह्या मुखांतर किर्तनकार ददोश जालो देवाक अर्घ आमी दिवया कशें मळबातावन उदकाची शेण या सुकून गेल्ल्या त्या कितें कळडा वयर पडटा वा त्या मुळा वयर पडटा परत ते कशें पालवून येता कशें पाचवी करता धरती कशी पाचवी करता तशें सर्वेस्परचो आदार सर्वेस्परचो मोग सर्वेस्परची कृपा आमचेर निरंतरी आसा आनी आमी जिवान बरस जाय कशें तें तण पाचवें जालें तशें आमी जिवान नव्या उर्बेन बरस जाय मोगाळ भावा आनी भयणी सर्व आमी एक घडी बर उबे रावया देवाक आमी स्तुती करुया आनी कन्नड गीते कव्या देवा स्तुती सुवेना आमी थाळयो पेटया कित्याक आमकां समजून दिवचो देव आमचे सांगत आसा
आमकां लागीं हाडचो देव आमचे संगत आसा, आमकां कृपा दिवचो देव आमचे संगत आसा आनी तो आमकां ताच्या मोगान एकवटीत करता. आमी मोगाची हास्य मुखामळाची ददुस्कायची मनशां जावन आमी जियेवया. आमचे थंय आसले सर कितें आमी आमच्यो विनवण्यो ती सगळी आमी ताचे थंय भेटोवया. पूण आतां तें सर्व ताचे थंय सण्णो. आमी स्वतंत्र म्हणलें प्रेम. आमचे थंय खंयच एक दबाव ना, खंयच मोतीक इरियारायाड चिंतलें ना. समाधानेन आमी हें गीत आमी गायत आसतना आमचें सगळें सर्वच ताका समर्पण दिवया. आमच्या मोतीत आसूं म्हणून देवा आनी कित्याक म्हज्या ह्या मागण्या कान दिवंक नाय, कित्याक तूं आनी म्हाका आयकना नाय. कितले फावटी हांवें येवन तुजे मुखार विनाती केली, कितले हांवें तुजे लागीं हांवें मागलें, पूण आनी कित्याक म्हाका मेळना. मोगाळ भाव आनी भयणी, तुजो आनी म्हजो भावार्थ धीर आसत जाल्यार, दृढ आसत जाल्यार तक्षण आमकां तें मेळटा. ह्या विश्वासान आमी जिये जाय. आमी जिजून बरें केल्ले सगळे व्यक्ती म्हणटात तूं बरें करूं शकताय, तूं पूत देव आसो. जिजू दाविदाचे पुता म्हजी काकूळट कर. उतरां वेगवेगळी आसूं पुरो विश्वास तसो दृढ विश्वास आसा जाय आनी त्या दृढ विश्वासांत आमी मागलें सगळें मेळटा. तर हें सगळें आमी जोडच्याक देवाक आमी स्तुती पाठोवया आनी गावया गीत देवा स्तुती सुवेना. तुमच्या किताबुकांत पान संख्या 77 77. देवा स्तुति सुवेना, देवाच्या पिसुवेना, देवा स्तुति सुवेना, देवाच्या पिसुवेना. ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ದೇವ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವ ಜಪಿಸುವೆನಾ, ದೇವ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವ ಜಪಿಸುವೆನಾ. ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವೆನಾ, ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವೆನಾ. ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ, ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ದೇವ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ. ದೇವ ಜಪಿಸುವೆನಾ, ದೇವ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವ ಜಪಿಸುವೆನಾ. ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದಾವೀದನಂತೆ ಕುಣಿಯುವೆನಾ, ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದಾವೀದನಂತೆ ಕುಣಿಯುವೆನಾ. ನಿಮ್ಮ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ, ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ದೇವ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವ ಜಪಿಸುವೆನಾ, ದೇವ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ,
देवाच्या पिसुवेना ಮರಿಯಳಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ಪಾಲರಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುವೆನಾ ಮರಿಯಳಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ಪಾಲರಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುವೆನಾ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ದೇವ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವ ಜಪಿಸುವೆನಾ ದೇವ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವ ಜಪಿಸುವೆನಾ Alleluia, 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 alleluia. सर्व आम्ही बसया. मोगाळ भावना बहिणो मनशा जिणयेचो शेवट देवाक भेटसो आनी देवाक ताचे सांगता रावोंक आमी अर्येकल्यांनी तयार जावचें आनी हो शेवट देखून जेजूची उतरां आमी आयकल्यार हांव तुमचे सांगता सदांच आसतलो हो संवसारा पर्यंत हांव तुमचे सांगता आसतलो पर जेजू म्हणटा हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वेसोना. वय मोगाळ भावा आनी भयणी देवा सांगता आसचें भोव बरें. हे मोसाच्या वाटेर आसले ते शिस जेजू लागीं येस म्हणटात आनी काळोख जालो आनी तुकाय वेताय आनी ते रावून फाटीं आयिल्ले उपरांत ते म्हणटात तो आमचे लागीं उलयता आसतना आमचे भितरच आमची काळजां पेटलेली बरी जाली नेंगी आनी ते पेटचें म्हळ्यार मोगाळ भावा आनी भयणी पेटचें म्हळ्यार आमी नितळ जावचें. पेटचें म्हळ्यार आमी नितळ जावचें. आमचे लागीं आसचें अर्येक आमी कितें गळसिता ती वस्त खंयचीच उनाय पडनासतना वा पेटनासतना ताचें नवें रूप मेळोवंकूच ना. तेंय तुमचे लागीं आसूं पुरो आनी प्रमुख जावन खंयचेंय लोह खंयचेंय भांगार जावं दी रुपें जावं दी लोंकाट जावं दी हें सगळें पेटले शिवाय ताका बोळना. माती जाल्यार तितलीच पेटलेली माती बोळ चड. देखून आमच्या आयदनां मातीच्या आयदनां सगळीं ती उज्यान घालून लासल्यान ताच्या उपरांतच ती गळसूं जावची ना तर मातीच येता. अशें आमचें जिवीत पेटलेले शिवाय तें दृढ जायना. थोड्यांनी चिंतून पुरो देवान म्हाका व्हडलोय कुरीस दिला. देवान म्हाका व्हडलो कुरीस दिला. म्हजी प्रायस्तकारां आवय बापूय आसा ते व्हडलो कुरीस सांगून भोंवची आसात. म्हणजे आपणाक येवचे ल्हान सेवेचे म्हळ्यार कश्ट जातात ते कश्ट कुरीस म्हूण लेखचें ना. आमी पेटनांतल्यार आमकां नवें रूप मेळना. आमकां कश्ट येनातल्यार जिविताची दिशा कळना. देखून आजकाल मस्त भुरग्यांक युवा जनांक जिवितांत ल्हान ल्हान कश्ट येता आसतना वा चॅलेंजेस बंद आव्हानां येता आसतना ती मोगान स्विकार करून ताचे नवे लिसांव जोडून मुखार वचूंक भोव कश्ट जातात. कित्याक आमी वडिलांनी भुरग्यांक तें स्विकार करूंक शिकोवंक ना. बगार तांकां भोव बऱ्या आनी सोबीत रितीन मात तांकां जिवोवंक शिकयलां. कुटुंबाचे कश्ट जावं दी कुटुंबां सांगतपणां जावं दी कुटुंबांत वाडोवंक तांची रीत आमी शिकोवंक ना. देखून एक चायनीसाची एक गाद अशी आसा डोंट गिव देम फिश रॅदर टीच देम हाव टू फिश. म्हणजे तांकां मासली दिनाकात बगार कालेंकरी जंय मासली धरूंक शिकया. मासली दिनाकात बगार मासली धरचे ते विद्ये वा कला शिकया. तो एक अर्थ मात जिवितांत मुखार येवंक. तुमी आज दिलें फाल्यां परत्यान आयलीं परवा परत्यान दिलें ताच्या परवा परत्यान आयलीं कित्याक तें मुग्ध आसा आनी ना म्हजे लागीं परतन दिया.
बघार एक ल्हान काम करूंक शिकया तुम्ही परत ती येनात कित्याक ते काम करूंक कळीत जालें तांकां त्या कामांतल्यान तांकां फायदो मेळ्ळो त्या कामांतल्यान जिवीत रुपीत जालें आनी तेन्ना तें जिवीत सोंपता पेटनांतल्यार गटायना पेटनांतल्यार रूप ना देखून हे जिवीत आमी देवानी आमकां अरियेकल्या की हे चॅलेंजीस म्हणजे पंतवान स्वीकार करूंक शिकयल्यांत जेजू जल्मोची खबर आयिल्लेंच जुजेक आनी मरयेक जायतीं चॅलेंजीस मेळ्ळीं पंतवानां मेळ्ळीं ती एक अवंकवर आनी सांगत आस कितें लग्ना पयलें प्रसूत पोनू हे सगळे कोटले चॅलेंज जाल्ले तांकां हे पंतवान जालें संवसारान साबार उलोवंक सुरू केलें आनी ते मात न्ही जेजू बाळूक जल्मले उपरांत ती ताचो जीव काडचेर आसा म्हणून पैन करूं सांगलें त्या गांवांत पलायन करूं सांगलें कितले व्हडले व्हडले चॅलेंजीस मेळ्ळीं जर तर तांणी म्हाका जायना हें म्हाका चलोवंक जायना म्हाका आनीक वेळ जाय म्हाका आनीक तेंप जाय म्हाका वचों बस जाय वा चलोवंक जायना अशें चिंतलें जाल्यार तांचें जिवीत घट आनी दृढ जातें ना आनी सडवणेच्या चरित्रेंत इतलो महत्व मेळचो ना मोगाळ भावा आनी भयणी आमच्या कुटुंबाचे कश्ट दूख ल्हान येता आसतना वा पिडाशिडां येता आसतना जर तर ताचेर आमी जैत व्हरूंक शकता देवाची कृपा हाचे वयर जैत व्हरूंक आमी मागोवन घेता तेन्ना आमच्या कुटुंबाची न्ही दृढ जाता आमच्या भुरग्याक जावं बरो थोडे परी शिकोवन इल्ले उणे मार्क्स मेळ्ळे आनी कितें तांकां कित्या उणे मेळ्ळे म्हूण सांगून आनी कितें तांच्या मतीक मेळोन जाल्यात ताजे उपरांत तांकां कितले जोर केले मार्क्स फाटीं मेळनात परत मेळचे केदाळा मुकलें कितें एग्जाम येता बरी तयाराय केल्यार मात्र ताचे वयर परत आमी त्या इल्लो पेटता उजत ताका परत्यान तेल घाल्यार आनीक चड जाता देखून सबार भुरग्यांक ती चॅलेंज स्विकार करूंक जायना थोडे पडी घरा येवन सांगूंक जायना देखून काले काले कन घेतात कारण पंत आव्हान वा चॅलेंजीस स्विकार करूंक आमी शिकत जाय देखून आमकां देव मुजी सांगत आसल्यार कितली सलवणी ती म्हाका जीक येता म्हणून आमी दृढ विश्वास आसल्यार ते कितेंय जावं भुरग्याक जावं वडांक जावं प्रायवंत जावं आनी कोणाक जावं कामांत जावं वा आमच्या जिवितांत जावं मोगान जावं वा कश्टांत जावं हे सगळें आमकां सोंसून व्हरूंक जाता देखून ही समजून आमचे थंय आसल्यार आमी दृढशी येता आमी आनी हे आमी घेवन चलोवंक आमी आदार मागया त्या देवातय आमच्या सोम्यातय आमी विश्वास दवरुया कित्याक ताच्या नांवांत जैत आसा देवाच्या नांवांत जैत आसा देखून देव जैत म्हणटा जेजू दावीद पुता म्हज्या खोबरेक तूं कितें आयलाय तूं कोण म्हूण हांव जाणा तूं आमकां नाश करूंक आयलाय म्हणटा कारण त्या देवसारा सयत जेजूची बरी वळख आसली ताची सकत कळीत आसली नातर म्हणतो म्हाका चलोव तुज्यान जायना म्हणतो ना तशें म्हणना तूं कोण म्हूण हांव जाणा तूं म्हाका नाश करूंक आयलाय म्हणून उपरांत तुमकां खाणी गत आसा कितें घडलें म्हणून त्या दुकराच्या हिंडांत येचें आनी उपरांत दर्यांत पडोवन मरचें देखून जेजूचें नांव आमकां आमच्या जिवेच्या तुदयेर आसूं जाय ल्हान ल्हान कश्ट काले येत आसतना आमी आमकां समर्पण दिवंक जाय आनी आमी मागत जाय ह्या बांदपासांतलें हे बांदपासून पयस कर न्ही ह्या बांदपासांत जैत व्हरूंक म्हाका करपा दी ह्या कश्टांतल्यान म्हाका निवार ह्या रितीन हांवें वाडोवंक आमकां आदार दी भुरग्यांक आमी शिकवया आनीक सरीत बऱ्या रितीन मुखल्या दिसांनी बरें करूंक देवाचे लागीं कृपा माग ते भुरगीं आनीक सडीत रितीन समजणेन भरतात आनीक सडीत रितीन तयाराय जाता देखून ती तयाराय ती व्यर्थ न्ही खंयची चलवणी ती व्यर्थ न्ही बघा जिविताची दिशा दाखयता हे आमी वळखून घेवया आनी आमी एक गीत आमी गावया जेजूच्या नांवान आमकां जैत मेळटा केन्ना पर्यंत आमी चलवणेची गुलाम जाता आमकां कांयच कळना चलवणेची गुलाम जाल्ली निराश जावन थोडे त्याच चलवणेंत पियोन की कालें की कर जिवीत पिड्ड्यार करून नासाच्या वाटेन वेतात म्हणजे वयर येवंक तांकां धैर्य ना थंयच म्हणजे जालें म्हणजे चलवलें म्हणजे फेलियर जालें म्हज्या कामांत लुकसाण जाली कशें भायर येवचें म्हणलें वा कशें आमी ताचे तावन परत्यान यशस्वी जोडयत म्हणलें हें प्रायतानान चलवता आमी तेन्ना ह्या रितीन आमी वेता तर आमी ह्या गिता मारिफात त्या सोम्याची आमी करपा मागोवन घेवया जेजूच्या नांवान जैत आमकां तें लाभता पान संको 8:8
जेजूच्या नावान जेजूच्या नावान सैतान कांते लागता हालेलुया जेजूच्या नावान सैतान सैतोन गावता जेजूच्या नावान रावच्या वोका सांगो आमकां आडाव सकता जेजू जेजू जेजूच्या नावान सैतानचे संहार जेजूच्या रक्तान जेजूच्या रक्तान सैतान कांते लागता हालेलुया जेजूच्या रक्तान सैतान सैतोन गावता जेजूच्या रक्तान रावच्या वोका सांगो आमकां आडाव सकता जेजू जेजू जेजूच्या रक्तान सैतानचे सावन आसा जेजूच्या कुर्सान जेजूच्या कुर्सान सैतानच्या ते लागता हालेलुया जेजूच्या कुर्सान सैतान सैतोन गावता जेजूच्या कुर्सान रावच्या वोका सांगो आमकां आडाव सकता जेजू जेजूच्या कुर्सान सैतानचे सावन आसा जेजूच्या उतरान जेजूच्या उतरान सैतान कांते लागता हालेलुया जेजूच्या उतरान सैतान सैतोन गावता जेजूच्या उतरान रावच्या वोका सांगो आमकां आडाव सकता जेजूच्या उतरान सैतानचे सावन आसा जेजूच्या मोगान सैतान कांते लागता हालेलुया जेजूच्या मोगान सैतान सैतोन गावता जेजूच्या मोगान रावच्या वोका सांगो आमकां आडाव सकता जेजूच्या मोगान सैतानचे सावन आसा सैतानचे सावन आसा सैतानचे सावन आसा वै मोगाळ भावानी बहिणी जेजूच्या मोगान कुर्सान रक्तान उतरान सगळ्यांनी आमकां जैत लाभता ताचें नांव सांगल्या पुरो आमकां जैताची वाट मेळटा आनी तें जैत आमी आपणाय जैतर कितें करी जाय आनी थोड्यांनी कितें एक ल्हान एक पिडा शिडाय वा कश्ट आयले तक्षण थोड्यांक आतां रप्प एक शॉर्टकट कॉल म्हणले बरी रप्प एक फोन केले वा मेसेज केली म्हाका एक देवाचे शब्द दी म्हाका कश्ट आयल्यात आनी ते वॉट्सॅपार एक उतर आयलें मोगाळ भाव आनी भयणी देवाचें उतर सगळें क्रियाळ आनी खार्याळ आनी आमकां पवित्र पुस्तक असं म्हणटा ते दोन दरीचे तलवारी बरी कातरूंक शकतात आसलें म्हणजे कशेंय तुमी कातरा आमची सुरी पळय एका सायडीची त्या सायडी मात लोवल्या लोवता आनी एक सायडी लोवना पूण देवाचें उतर दोनी सायडीक सैनिका लागीं आसची एका सायडीची न्ही दोनी सायडीक दोनी दारी आसल्यो आदी सैनीक बरो आसल्यो तांची कित्याक म्हळ्यार खंयच्या कुशिनान तांणी
हे केल्यार कितें दाट गेल्यार ती कातरून वच जाय कित्याक तांच्या वैरींक सोलवय जाय म्हणल्या खातीर. तशी देवाचें उतर सगळें क्रियाळ आनी कार्याळ देखून देवाचें उतर दिया म्हूण सांगून कोणा लागीं तुमी विनाती करची गरज ना. बघार देवाचो उतराचो पुंजो तुमच्या घरास आसता, तुमच्या आल्तारीस एकली बायबल दवरतात. तुमकां कितेंय भोगता, निरासपण भोगता, तुमच्या जिविताक तें कितें एक तर काळोख आयिल्ले बरें भोगता. कित्याक अशें जालें म्हाका मोदी समाधान ना. देखून बायबल रजार करूंक वा बायबल खान देवाचें उतर वाचून नियाळ करूंक उक्तो करा आनी देवाचें उतर मेळ्ळें तुमकां वाचा. देवाचें उतर तुमी वाचा आनी तवळू आमची मोत सगळी समाधानी जाता. हांव वर्द मेळोवन सुरवेर रुजाय म्हणले कडेन आसलो आनी थंयसर एका कुटुंबांत म्हणजे कुमगार आनी वर्ण येता आसतना एका कुटुंबांत गेल्ले प्रिन्स त्या कुटुंबांत म्हणाली फादर आमच्या घरा आज माय ना तिका आनी एका भावाकर व्हेलां पूण तुमी आयिल्लें बरें जालें कित्याक म्हळ्यार कोणेंगी आमकां एक कितें माट केल्लें बरें जालां हांगासर कितेंगी तांणी उडयलां इल्लें केलें तांबडे बरें घालून एक लिंबू आनी बरें उडयलां तुमी हांगासर बायबल रजार करा आनी घर पवित्र करा म्हणून. देखून हांवें सांगलें हांव आसां करता आतां पूण तूं एक पवित्र स्नान घेतलो क्रिस्ताचो मनियरी एक लेगीत आमकां ती दोडे मिसांव दिला मोगाळ भावा आनी भयणी. ह्या जागपणाचें रायाळ आनी प्रावादपणाचें मिसांव म्हळ्यार कितें आमचे सांगत आसल्यांक आमी बरी देख दिवची. हें सारकें ना जाल्यार सारकें म्हूण सांगचें, सारकें ना तर तें सारकें ना म्हूण सांगचें, सारकें आसता तें सारकें म्हणून सांगून दिवचें, बरी जानवाय वांटून घेवची. एकलें प्रवादपणाचें काम आसा. देखून आमी एकलीं भुरगीं जावं दी व्हडा जावं दी खंयसर आमी आसां सत दाखोवन दिवचें एकल्याचें प्रवादपणाचें काम तें क्रिस्ताची वळख दिवचें आमचें एकल्याचें काम तें. देखून प्रवादपणाचें रायाळ म्हळ्यार आमच्या हाती आसल्यांक आमी कश्टोवचें न्हय, बगार मोगान पळोवचें. रायाची ग्रेस्त काय केदाळा मेळटा म्हळ्यार ताचो राज्य सगळो लोक संतोषान समाधानान मोगान कितेंच थंयसर अनवार नासतना वा कितेंच थंयसर कितें मनीस आड वाटेन वचनासतना स्वतान जियेता जाल्यार तो मनीस तो राय ग्रेस्त कित्याक ताचें सगळें आस्थान वा ताचें राज्य तो कितलो सांबाळटा तें बरें दवरता. तर आमी राय कशें जावचें, आमचें कुटुंब बरें दवरचें, आमच्या कुटुंबाची सता उखल धरची आनी आमी आमच्या हाता काळ आसल्या मोगान पळोवचें तें एका रायाचें वा एका गवळ्याचें काम तें. आनी ह्या जागी म्हणजे सगळ्यांनी वर्द घेवन रावूंक जायना पूण आमी आमची कुटुंबां पवित्र सांबाळून कितें आमी हांगासर भेटयता तें बलिदान आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमी घरा वचून भेटय जाय, मोगान आमी जिये जाय, सांगाता आमी जिवी जाय. हें दैवीक खाण हांगासर आमी जोडटा तें खाण आमी थंयसर येतना आमी कुडीचें खाण कितें सेवता मोगान आमी तेंचें ना म्हाका राग आसा देखून बशेन घाल जाल्यार खाया मोर म्हूण सांगून आनीक उडोवन सोडचें न्ही, बगार मोगान तें दिवचें आमी. आनी तेन्ना आमी एकलीं तीस बेटोवणी हांगा बेटोवणी आमच्या घरांत वचून परत आमी ती बेटोवंक शकना. देखून मिसाच्या 11 आमी म्हणटा आमी वचोन याद करी शांतीन तुमकां धाडटा आमी वेचें आनी थंयसर वचून जियेवचें, थंयसर वचून झगडोवचें न्ही, थंयसर वचून वांटे फांटे करचें न्ही, थंयसर आसले समाधानी वगडोवन सोडचें न्ही. बगार मोगाळ भावा आनी भयणी थंयसर वचून मिसाची सुरवात थंयसर करची आमी म्हणजे आमची जिनिये मारिफात. थंयसर तुमी परते काल्स आनी उंडो आनी परत घेवन तें म्हणून अर्थ न्ही. बगार कितें आमी शिकता दैवीक शब्द आमी घेता, दैवीक शब्दाचो प्रेरणा आमी भायर वेता आसतना आमी आसलो राग सांडून मोगाच्या वातावरणांत भायर वचूंक जाय. आमी भायर वचून आमी बरें जिये जाय आनी तें जावन आसा बेटोवणेचो अर्थ. देखून ती दोन मिसांव आमी एकलें करीत जाय. आनी थंयसर त्या घरांत कितें जालें उपरांत हांवें सांगलें तुज्या हातांत ती बायबल आसा बाबा, काड तुका खंयचो मेळटा तो काड उक्तो कर आनी भक्तीन देवा आल्तारी मुखार रावन बायबल रजार कर, तुका तिस्सू करपा मेळटा. आनी उपरांत ताणें त्या व्यक्तीन उपरांत सांगूंक ना परत्यान कित्याक म्हळ्यार ताणें तें पाळलां आम चिंता. आनी उपरांत थंयसर मागणें गेलें, बायबल रजार गेलो आनी सगळें करून आयलो. आनी मोगाळ भावा आनी भयणी जर तर आमचो विश्वास एका निजा देवा थंय आसा तर दुसरें कितेंच तो खंयचो कल्लार वा कितेंच तुमकां बाधा करूंक शकना. पूण दुसऱ्यांच्या तंट्याक वचनाकात. आमचो मात देव तांचो ना म्हणून तशें न्ही,
बगार समाधानान जियोवचें आमी दुसऱ्यांचे कितें आसलें विभाड करूंक वयचें न्ही बगार जर तर आमी सतान नितीन आनी एका देवात विश्वास दवरून आमी जियोन आसां आमकां कितें सुबायलें येवन आमकां बाधा करिना कीड रिगले बरी येवन आमचे थंय रिगना बगार आमची मोत सोमा आसल्यार खंयचीच कीड येना बगार मोत सोमना थंय आसल्यो किडी कुरवां ह्यो सगळ्यो आमच्या मोती भितर रिगोवन आमकां सगळें आमचें मोत सकाळीं उजवडतना खावन सोडून आमकां देदुस्पराकान पावयतीत कित्याक म्हळ्यार मस्त मनीस अशेच आसात कित्याक हांगासर येय जाय आनी एकल्याक कोणें सांगलें थंय जाय परुसेक आयली एक व्यक्ती येवन म्हणाली मस्तू मागणें करता आराधांच्या कोपेलान पुरो मागता पुताक इतलें थोडेपडी पियेल्यार सैतान रिगले बरी करता खंय देखून ताका खंय एका आपल्याशीन व्हरून हात दाखोवन आनी कितें करना कित्याक तो ताची सुटका दिता म्हणून सगळें हे मागणें मस्त मागणें करता ती व्यक्ती मस्त मागणी करता आनी खंय घेवन तेंय दाखोवन आयल्या म्हणजे हांवें सांगलें कोणाचो हात पळोवन सांगचें जाली पदवी कोणाक येदो देवान दिवंक ना देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा गाडीगारा फाटल्यान वा हात दवरचे हात दाखोवचे ताणें पळयल्याचें मात न्ही दाखयतलीची महाअपराध तो देखून आमकां देवान आशिर्वादीत केला संपूर्ण तरान अर्दे कुरे न्ही संपूर्ण तरान केला आमकां आशिर्वाद देखून कोणा लागीं वचून माथें दाखोवचें हात दाखोवचें बोटां दाखोवचीं आनी सुतवांचें हें पुरो करन आमी आमकांच कितें देदुस्परच्या वाटेन आमी व्हरता आमी देखून हें समाधान आमी जोडी जाय तर मोगाळ भाव आनी भयणी जायते आमी प्रेज एंड वर्शीप म्हणजे अर्गा ओगलाप आमी केले जायते उतरां आमी आमच्या मोती घाली आमी सतानितीन चलची वाटो आमी सोदून काडल्यो एक घडीभर आमी दोळे धांपून देवान कितें म्हजें थंय बरें केलां देवान कितें म्हजें थंय बरें सावन हाडलां कितले समाधानाची वाटो आमकां दाखयल्यात म्हजी कुटुंबाची न्ही कशी आसा आनी हे दोळ पर्यंत कशेंय म्हाका कळीत नासल्यारी देवान कितें सोलून व्हेलां म्हज्या कुटुंबा जिवितान कितलें बरेंपण हाडलां एका वेळार हांव अशें आसलो पूण आज देवान कितली सुटकेची वाटो म्हाका दाखयल्यात हे सगळे मोतीक आमच्या आडयां दोळे धांपया आमी कित्याक दोळे धांपून नियाळ करता आसतना एकच चिंतना म्हज्या मोतीक येतात हांव कितें आयकतां कितें उलयतां आनी कितें देव म्हाका समजयता हें सगळें नितळ जावन आमकां आयकोंक मेळटा शांत रितीन आयकोंक मेळटा देखून पवित्रत्मे वसतना तो उदकांत पळोवंक मेळ्ळो तो वाऱ्यार आसलो तो उज्या रुपांत आसलो तो खंयसर एक गलाट्याच्या मध्ये नासलो शांत वातावरण आसलो देखून शांतपणान आमी केदाळा कितेंय एक निर्धार घेत आसतना कितेंय हांव एक आलोचन करतना शांतपणान केल्लो निर्धार बरो आसता रागान इर्यारायन बेजारायन आमसोरान केल्लो निर्धार तो एक अवघडच घडले बरी जाता जिवितांत अवघड एक्सिडेंट जाल्ले बरी संपूर्ण बरी जाकाम जावंक पुरो वा डॅमेज जावंक पुरो देखून शांतपणान आमी चिंतया कितें बरें हांव केलां अर्गां दिवया आमी देवाक देवा हें सगळें बरेंपण म्हज्या जिवितांत केलां आमी थोड्यो संगत्यो आमी आयकल्यो तस जाल्यार सन्निवेशान म्हाका दवरूंक नाय बरें हांव दिलां बरी भलायकी दिलें बरें कुटुंब दिलां तुवें बरें समजूनी दिलें बरें हांव दिलां म्हाका बरें काम दिलां तुवें म्हज्या कुटुंबाचो ग्रास चड दिसलें दिलां व्हडली ग्रेस्त काय म्हाका ना तरी पूण दिसपट तो ग्रास जोडूंक आनी दिसपट तें जिवीत चलोवंक म्हाका आदार दिलाय म्हज्या भुरग्यांक बरें हांव केलां हें सगळें मोतीक आमी हाडया आनी देवाक आमी अर्गां दिवया तुमचे जबाब जामदी अर्ग आनी होगळाप तुका सोमिया जेजू अर्ग आनी होगळाप तुका सोमिया अर्ग आनी होगळाप तुका सोमिया जेजू अर्ग आनी होगळाप तुका सोमिया जेजू ओ पवित्र वेळ तुवें आमचे हातीन दिल्ले खातीर अर्ग आनी होगळाप तुका सोमिया पयसान आमी हांगासर आयल्या आमची वाट तुवें सुगम केल्ले खातीर अर्ग आनी होगळाप तुका सोमिया आमकां एक बरें कुटुंब तुवें दिल्ले खातीर अर्ग आनी होगळाप तुका सोमिया आमकां समेस्तांक तुज्या सावळेन तुवें दवरले खातीर अर्ग आनी होगळाप तुका तुजो मोगणी आळोंक आदार दिल्ले खातीर अर्ग आनी होगळाप तुका सोमिया तुज्या दैवीक शब्दांतय म्हाका प्रेरीत केल्ले खातीर अर्ग आनी होगळाप तुका सोमिया जेजू दैवीक शब्दां मुखांतर म्हजी मोत उजवाडून म्हाका त्या वाटेन चलोवंक तुवें फावो केल्ले खातीर अर्ग आनी होगळाप तुका सोमिया जेजू त्रिंदाचो तिसरो दन पवित्र आत्म्याक आमचे थंय पाठयल्ले खातीर अर्ग आनी होगळाप तुका सोमिया जेजू बरें समाधानी कुटुंबा जिवीत जियोंक फावो केल्ले खातीर अर्ग आनी होगळाप तुका सोमिया जेजू कुटुंबांत मालकडेचे देणे तुवें दिल्ले खातीर अर्ग आनी होगळाप तुका सोमिया जेजू
Avargadita Jesu, Avargadita Jesu, Avargadita Jesu moja kalsa. Avargadita Jesu, Avargadita Jesu, Avargadita Jesu kalsa. Daika namcham cher kawale choran ami usarvia. या मंदिरांत अंगसरी आराधना को या नोवेना चंस मिसचा बलिदाना को तुवे तुझे संगत को संको आम का या मंदिरांत अपन हडलेला खातीर Erkhani oglap tuka sumia Jesu. 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 Avglaptita Jesu, Avglaptita Jesu, Avglaptita Jesu moja kalsa. Avglaptita Jesu, Avglaptita Jesu, Avglaptita Jesu kalsa. Erkhani oglap tuka sumia Jesu. Erkhani oglap tuka sumia Jesu. कोणी थानेलास तर मुझे सशी होती जेजू तुझे सशी आयलेल्यांक हर एकल्यांक आपडताय बरें करताय देखनो Erkhani oglap tuka sumia Jesu. हांव सो जिवीत असो उंडो जिवीत दिवसो उंडो एवकारिस्ता मुखान आमकां तुवें पावो केल्ल्या खातीर Oglap tuka sumia Jesu. Erkhani 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 oglap tuka sumia Jesu.
Erkani oglap tuka sumia Jesu. Erkani oglap tuka sumia Jesu. Erkani oglap tuka sumia Jesu. Erkani oglap tuka sumia Jesu. Erkani oglap tuka sumia Jesu. आमचे सकड अर्गावले सांगात आमी घालया आनी की जायते जनांची काळजां मनांत आसूं पुरो थोड्यांनी माऊनपणान ते अर्गावले देवाक अर्पिल्या जावं पुरो आनी तुमचे थंय आनी म्हजे थंय जायतीं बरीपणां हर एक घडये ती घडोवनच आसात देखून सगळीं आमी अर्गावले सांगात घालून अर्गां दितलो हें गीत गावया मोगाळ भाव आनी भयणी आमकां कळीत ना आमी कितलीं आमकां कितलें मोल आसा वा आमचें मोल कितें म्हणलें आमकां सबारपणी आमी चिंतून पळयना आमी आमची कूड थोड्याच थोड्या संगतींनी आमकांच आमी इल्ले नास करन थाव आमी आसा मादेरीन आमची मोत हिऱ्याराई ताजे ताना आमी विविध पिडा आपणायता डायबिटीस जावं पुरो BP जावं पुरो आनी कितें कोलेस्ट्रॉल जावं पुरो म्हळ्यार आमचें मोत समान आसतना सगळें ताजे तान आमची कुडूस आमी पाड करून घेता एक विश्वे की एक मारेकार पिडेक लागल्यात कळटा आसतना कितले लाख असल्यार पावनांत कितले लाख असल्या पावनांत देखून आमकां ते समा आसतना आमकां जें मोल कळना कितलें आमचें कितलें वॅल्यू आसा म्हणून कित्याक आमी ती चिंतून वचना देखून देवाक आमी अर्गां उलय दिता आसतना देवाक आमचो वेळ दिता आसतना आनी आमी मनशान समाधानी मनशां जाता आसतना रागाची न्ही समाधानी मनशां जाता आसतना आमची सगळी आमी समाधानीशी येता आमचे ते असले पीड आशिल्ल्या उण्या जातात आनी ना तर आमी ते शिजोवन आसले बरी जाता आमी सगळो वेळ आमी शिजोवनूच आसा रान्नीरच आसा आमी अशें आमचें जिवीत जाता कोतकोतूनच आसा आमी तेन्ना जावं दो कामाचें वत्तड जावं पुरो जावं पुरो कुटुंबाचें असमाधान आसून तेंय वत्तड आसूं पुरो जावं पुरो काम मेळोवना म्हणून तें आसूं पुरो थोड्यांक सैरीक मेळोवना म्हणून तें आसूं पुरो थोड्यांक आसल्यांतच समाधान नासतना जावं पुरो हांव समाधान येता पूण हेरां म्हाका केदाळी इन्सितात असलें असमाधान सगळ्यांक आमी समर्पण दिवया आनी आमकां येदोळ पर्यंत राखून व्हेल्या देवाक आमी अर्गां दिवया आनी सर आमी उबे रावन अर्गां दितलो संतोशान आमी गावया सगळें आमचें वजें जेजूस म्हणटा न्ही की तुमी सर येया म्हजे सरशीन वजन वयतलें न्हू आनी तुमचें बराचें वजें म्हाका दिया आनी म्हजो हळवाय जू तुमी घेया म्हणटा कित्याक हांव बोळ्या आनी त्या काळज जसो जेजू म्हणटा त्याच जेजूतान विशेव सुशेग आनी समाधान बोक्सान हें सगळें जोडया आनी आमचें थंय आसलें सर भर ताचें थंय सोडया कित्याक तो सगळें घेता आमचे खातीर ताणें ताचो जीव त्याग केल्लो जेजू आमचे सांगता तो जियोंक सकनांगी खरेंच तो आमचे सांगताच जियेता ह्या विश्वासान संतोशान समाधानेन आनी मोगान आनी सडीत रितीन ताचेर विश्वास दवरून गीत आमी गावया अर्गां दितलो सुमिया तुका अर्गां दितलो पान संको 81 अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळे मोचीची नी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळे मोचीची नी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तंस म्हजो राय म्हाका साय म्हणटलो तंस म्हजो राय म्हाका साय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी मोजीची नी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी मोजीची नी तुका समर्पितलो तुझ्या हाताक धरून मोचे मेट काटलो
तुझे नाव सदांच म्हज्या वाठार गाजतलो तुझ्या हातांतल्यान म्हजें मेट काडटलो तुझे नाव सदांच म्हज्या वाठार गाजतलो तुका मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो तुजो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो तुजो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो तुजो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो आब्बा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो आब्बा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हर एक म्हज्या गरजांक तुज्या पांयांक पडटलो उपकार मेळटास तुका हांव अर्गां दितलो म्हज्या गरजांक तुज्या पांयां पडटलो उपकार मेळटास तुका हांव अर्गां दितलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडटलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडटलो पातकी जिणी सांडूंक तुजो आदार मागतलो पातकी जिणी सांडून तुजो आदार मागतलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी मोची जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी मोची जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजांत तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजांत तुका घेतलो तंसो मसुराई म्हाका साई म्हणटलो तुमचो मजोराय म्हाका साय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळे मोची जिणी तुका समर्पितलो हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया 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 ये पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देवून ये प्रत्येक या घडये जायते आमी नियाळ केले हे सगळे आमच्या जिवितांत आमी पाळचे मरिफात आमकां तुजी दैवीक सकत जोडूंक तूं फावो कर सर्व बातपासूनचे सांगळी तूं तुटोवन आमकां समेस्तांक बादशावेच्या वाटेन चलोवंक तूं आदार दी आमकां समेस्तांक गंतीची आनी कुडीची आनी मोतीची हे सगळे इजतान आमकां सुटका दी आमी जें कितें आमी मोतीन आनीकी जायतो थोड्यांनी राग आसूं बरो मोसर आसूं बरो हे सकट दोन आसा म्हाका खंयचेच कारणां बोगसून जायना म्हणून आसा तसले सगळे कितेले सन्निवेश आसा कश्टांचे वाटो आसा ते सगळे सांडून बऱ्या आनी स्वताच्या वाटेन चलोवंक आमकां आदार दी प्रत्येक रितीन विविध नमुनीच्या पिडेंत कश्टांच्या सर्वांक विविध नमुनीचे सिरांज जावं बरो पाटीचे जावं बरो गोमटे जावं बरो आनी हे विविध आमच्या कुडी भितरल्या विश्वांचे सर्व त्या कश्टांनी आसल्या सर्व आमकां सुटका दी आनी बऱ्या जिविताचे आनी तशेंच बऱ्या समाधानाचे बऱ्या भलायकेचे जिवीत तूं दी आमच्या भुरग्यांक तुका समर्पण दिता ह्या घडये आमच्या भुरग्यांक तूं राखण सांबाळ ल्हान भुरगीं वाडोवन येता आसतना आवय बापूच्या बऱ्या जतनायेन वाडोवंक देवबिरांदेन वाडोवंक तूं आदार दी आनी युवा जाणांक तुका समर्पण दिता सर ह्या संवसारी बुलावन येता न्हू तेंचे चलता न्हू कश्ट नश्टांतले दगदोनांतले सुटका दी आनी अशें बऱ्या आनी शेगुनी वाटेन चलोवंक तूं आदार दी आनी बऱ्या कामाचे बरे सैरिकेचे आनी ह्या सगळ्या त्या सक्तीन तूं चलय आनी बरी वाट तूं दाखय हालेलुया 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 सर आमी बसया एक घडी बरो मौनपणी आमकां आमी समर्पण दिवया
देव तूं उलोवचो देव, मावून रावचो न्ही. देव तूं जबाब दिवचो देव, फकत सवालां करचो न्ही. सवालां आमी घालची, तूं मावूनपणान समाधानेन सगळी वेळा वेळा प्रमाणे जापी दिवचो देव तूं. आमी चिंतल्याचे की सड तिकतून दिवचो देव. आमी थोडेंच विचारचें, तूं उदारपणां दिताय. देवा तूं झगडचो देव न्ही, बगार झगडलेल्या कुटुंबांत पयस गेल्ल्या इश्टागातींत वेगळाचेर जाल्ल्या ह्या सगळ्या बंदपासांत तूं मोग आनी समाधान हाडून सांगातपणान दवरचो देव तूं. देव तूं नश्टाक वळो करचो न्ही, बगार त्या नश्टांत आसल्या आमकां सुटकेच्या वाटेन चलोवचो देव तूं. देखून तुवें सर्व रितीन आमकां आयकून घेवच्याक तुज्या एकल्याच पुताक तूं आमचे थंय धाडताय. आनी तो येवन आमचे मदें येवन तुजी वळख दिली, पवित्र आत्म्याची वळख करून दिवन आमकां समेस्ताक तुज्या गोपांत आरावन धरलां. आनी ताणेंच म्हळें, जिंकून म्हजें उतर आयकून ते परी करतात तीच म्हजी आवय, म्हजे भाव आनी म्हजी भयणी. आज त्याच शब्दांतय आमी प्रेरीत जावंक, तो शब्दान आमी दैवीक सकस जोडूंक आमी हांगासर एकठांय जाल्या. आमचेर तुजी कृपा गळय. तुजे शब्द आमकां दिसान दीस आमच्या जिबेर आमी ते उसारूंक आनी आमच्या हातांत पवित्र पुस्तक धरूंक आनी त्या उतरा प्रमाणे आमचे जिवीत रुपीत करून त्या वाटेन चलोवंक आमकां आदार दी. पवित्र आत्म्या हे पाराकलीत आमचेर तूं देवून ये. आनी जेन्ना आमी तुजी खुशी जारी करता, जाणा जाता आनी थंय कार्याक हाडटा, आमकां कसलेंच बेना. तुजे सुवार्ते खातीर कितल्यागी लोकांनी मार्तीरपणाचें मरण वेंगलें, तांकां अल्तरीचो मान फावो जालो, सांदीपणां वेंगलें. आनी कितल्यागी जाणांनी सुवार्तेक साक्ष दिली फकत तुज्या मोगान, फकत तुजे थंय एकवटून, फकत तुजे थंय विश्वास दवरून, फकत तुजी वाट हेरां थंय उगडापी करून हें सगळें तांणी केलें. तर आज आमी तुजो जैवीक शब्द आमी घेवंक वता आसतना पाटय तुज्या पाराकलिताक पवित्र आत्म्याक आमचे थंय आमची वाटो सुगम कर आनी आमकां समेस्तांक तुज्या जतनायेन दवर म्हूण आमी मागता. आनी सर्व आमी एक घडीभर उबे रावन पवित्र आत्म्याचें गीत गावन देवाचे उतराक साक्षी जावंक आमी तयार जावया. आमी गावया गीत सर्वांक आमकां कळीत आसा, पवित्र आत्मा नांव वरवा. पाळसंको 104 पवित्रात्मा नांव वरवा. करुणिसी ओ देवा, देवा ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನ್ನು ಏಕ ದೇವರು ಯೇಸು ಎಂದು, ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನ್ನು ಏಕ ದೇವರು ಯೇಸು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕರುಣಿಸಿರಿ. ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರವ.
अनुग्रहिसी वो देवा देवा ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ संत पावलानं एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 6 उतरां 10-18 वळी पर्यंत निमाणें एक उतर सोम्या सोवे रावून तुमी वळवून जायसय ताची पदवेदार सकतस तुमची सकत जायसय देवसार तुमकां हाडटा त्या कुतंत्रा विरोधू जैत वरूंक तुमकां तांकां सारकें देव दिता तें कवच तुमी नेसजय आमचे झुजू फकत मनशा विरोध न्ही अंतरळर असलेल्या अधिकाऱ्यां आनी अधिपती विरोध अंधकारी संसाराच्या राजत्व आनी प्रभुत्वा विरोध देखून तुमी देवाचें कवच नेसजय तो वळी वायट असो तो दीस उदेवच्या वेळार दुस्मानांक मुखार रावूंक तुमी सकतेल्यात तितलेंच न्ही अखेर पर्यंत पाटी परतनाशें झुजूंक तुमकां धैर्य मेळटलें पाटी सरण आसतना तुमी दृढ रावची गरज सत जावं तुमचो कमरबांद आनी नीत जावं तुमचें हृदय कावाच समाधानाची सुवार्ता परगट करूंक तुमकां आसा ती उर्बस तुमच्या पांयांचें मोचें जावं सदांच भावार्थाची डाल घेया तवळ नसत्या दुस्मानाचें उज्या भले पालवोवंक तुमी सकतेल्यात बाचावेचें देणे तुमचें शिरास्त्रान म्हणो घेया पवित्र आत्मो दिता तें देणे म्हणजे देवाचें उतर जावं तुमची तलवार तुमी सदांच मागणें करीत देवाची कुमोक सोदूंक प्रयत्न करा सर्व संदर्भांनी पवित्र आत्म्याचें प्रेरण मागूंक साधन चलया दीस आनी रात म्हणले बरी तिरासनेन मागा देवाच्या लोकां पासून तो सदांच प्रार्थया देवाचें उतर हें देवाचे ओडोपकार सर्व आमी बसया भावांनो आनी भयणीनो राज्य संधानान जियेवया आनी देवाचो आदार आनी सांगात आशेवया राज्य संधानान जियेवया आनी देवाचो आदार आमी आशेवया आमी हर एकलीं आयच्या दिसांनी जर तर म्हाका समाधान ना म्हणून विचारल्यार कारण कितें आशेत समाधान ना कित्याक समाधान ना कित्या म्हळ्यार म्हाका समाधान ना पूण कारण कितें समाधान ना कित्या म्हळ्यार जावं पुरो कुटुंबा मदें अशांती आसा जावं पुरो हांवें आसली रीत पेल्याक बरी दिसना जावं पुरो घोव बायलां मदें समाधान ना दिल्लो बेस विसरून सोडला केदां लागीं म्हणजे बेसाक दिल्ली ती उतरां आनी बेसाचे कायदे पाळोवंक सोलवतात पूण कारणां कितें आशेत थोडी संगत्यो तुमचे लागीं एक ह्या जाग जावन आनी सांगात आस फाटल्या दिसांनी थोडे कोट्टी दिल्ले वावर करता आसतना थंयसर आयिल्ल्यो गजाली थोड्यो तुमचे मुखार दवरता आसतना कित्याक आज असमाधान अशांती आमचे थंय उदेवून येता पयले आमी घेतल्यार ह्या सिवील केजीन कोर्टीक वता आसतना सडीत मेळच्यो आमच्यो जाग्याच्यो म्हणटा आसतना कुटुंबांत असमाधान जाग्या विशांत आनी जर तर थंयसर ते असमाधान उदेवून येता कुटुंबां बेसान जातात आनी ती कुटुंबां बेसान जातना सैरी धैर्य वांटे जातात कित्याक थोडी त्या कुशीक थोडी ह्या कुशीक तो मोगासो यो मोगासो अशें म्हणटा आसतना कुटुंबां सगळें एक घर मात न्ही सगळें कुटुंबांत अशांती उदेता कित्याक म्हळ्यार हे किडो रिगलो
काजरी जिवितांत कितें अशांती म्हणल्यार आजकाल मोबायल सडीत सगळी वापरतात. आदली आसात पूण आतां समाधानी मोगाच्या त्या कुटुंबांत असले भुरगीं थोड्याच दिसांनी विच्छेदांनी वेचें समाधान ना जावचें हें उदेंवन येयलां. कित्याक म्हळ्यार मोबायल. ल्हान व्हड सक्तीनी मनीस आज एकामेका थंय विश्वासपणाक बादाक जाला. विश्वासपण ना. कित्याक म्हळ्यार हांवें चिंतचें हांव ल्हान ल्हान चुकी करता तो खंय आनीक व्हडली चूक करना आसा कोण ना बायल्यान म्हण चिंतचें वा हांव आसा तें तशें करता कोण ना चिंतचें. हें मोतिगिरिगलो किडो विश्वासपणाक बादाक जावचें. दुसरें जर तर कितें एक ल्हान एक मेसेज पळयली जावं पुरो वा त्या मेसेजींत संबंद बांदून दिवचो. आनी तिसरें जावन आसा असलें हें सगळें जर तर मनशान एकामेका विश्वासपणाक आड गेल्ल्या वेळार कुटुंबा जिवीत पिड्ड्यार जाता. देखून आमची कुटुंबां भलायके बरीत कुटुंबां उरो जाय तर आमी जायतो त्याग सॅक्रिफायस करचें पडटा. जायतो त्याग सॅक्रिफायस करचें पडटा. आतां संवसार न्ही आतां जे मनशां म्हणजे आमी आमच्या जिवितांत स्वता वाटेन चलचें. हांव स्वतान आसा वडोल सांगलें सुरवेर सांगलें हांव स्वतान आसा पूण ती स्वतान नात. हांव सच सांगता ती फोट सांगतात. हांव समाधानान उलयतां ती समाधानच आशिनात. असलें एकामेका आमी म्हजे लागीं आसलो एक व्यक्ती तांचे उलोवण्यांत भोव बऱ्यारी सांगता आमी केदळा हे नेगेटिविटी म्हणलो काळो बॉल आनेकला ते उडयता तो मनीस आनीक चड ताची थंय नाका जाली तूं चिंतना नाका जाली तूं उतरां येतात. जर तर समाधानी सो व्यक्ती आपण थंय आसलो धवो बॉल पेल्या थंय उडयता म्हणजे म्हजी बरी उतरां पेल्या थंय दिता तेन्ना तो मनीस तोय वाडटा संतोशान हांवूय संतोशान वाडटा. जर तर म्हजे ते काळो बॉल ते काल सांगलां काळें म्हळ्यार म्हणजे ते वायटाक लागून दिलां. जर तर म्हजें थंय आसलें कोडवण बगूस हांव पेल्या थंय उडयता तेन्ना कितें जाता तो व्यक्ती म्हजे थंय क्रोधीत जाता आनी हांव आनीक चड जळटा. देखून हे आमी राज्य संदेचे वाटेनी आमी चलया आनी देवा थंय आमी एकवट या. हे आमी जर तर राज्य संधान म्हणलें आमी घेतलें आमी समजून घेतलें आमच्या मोतीन आमी दवरलें तेन्ना जायत्यो वाटो चली जातात. देखून मोगाळ भावा आनी भयणी आमी तक्षणाक तें एक ल्हान एक घडलें म्हणून हांगा तावन एकूच पटी मळपाचें मेट काडचें नाका. ल्हान एक मेट पयल्लें काडया. समाधानाचें एका व्यक्तीक समाधान करूंक वा ताका समजून पळोवया आमी ते समजूनीचें जिवीत आमकां बरें सावन वाडूं शकता ना तर तें वायटच घडटा. देखून थोड्यांनी ल्हान एक काडी हांगा थंय गेली जाल्यार शीदावेचे समाधानाची वाट धरची न्ही एकूच पुलीस स्टेशनाक येचें जाग्यार ल्हान जाल्यार सीदा कोर्ट केस घालची ना. तें हांव वायट सांगना तें बरेंच बरें म्हळ्यार केस घालची बरी न्ही ती वाटो उपरांतल्यो पूण पयलें समाधान हाडूंक एका व्यक्तीन वावूर जाय. समाधान हाडूंक वावूर जाय. जर तर समाधान हाडूंक आमी वावुरता तेन्ना म्हजो संबंद बरो उरता म्हजी भलायकी बरी उरता म्हजें जिवीत बरें उरता आनी म्हजे समाजीन म्हजो गौरव उरता. जर तर असमाधानाचोय वाट जाता आमी हें सगळें वगडायता आनी आमी एकसुरे जाता आमी. देखून आमी समाधान पयलें हाडूं शिकत जाय आमी. जर तर तो व्यक्ती आनीक क्रोधी जाता आनीक आमकां खंय तरी आयकना तर दुसऱ्यो वाटो आसात बऱ्यो समाधान कानुनी रितीच्यो वाट्यो आसात पूण आमी पयले मेटस आमी मोळपाचें काडचें न्ही नादर आमी निसरून पडोवंक आमी वसोंक आसा आमी आमचे तातपाय मोडोंक म्हणजे आमीच वायटाक कारण जावंक आसा आमी. देखून आमी समाधानाची वाट देखून हांगासर आत्तां आयकल्या त्या वाचपांत आमी आयकलें देखून देव आमचे सांगत आसा आमचे अर्दे गांवांत जावं पुरो वा शिरस्त्रान जावं पुरो वा बालो आमचो जावं पुरो आनी तलवार आमचो जावं पुरो हे सगळें आसा कित्याक एक सोजेर आपणाच्या दुस्मना थंय तो दाट घालूंक वता आसतना वा ताचे थंय तो झगड्याक वता आसतना दुस्मना विरोध तो सगळें घेवन वता. पूण आमकां भविश्यान घेतलेल्यांक कसले आमकां झुजाक तयाराय केल्या. आत्तां आमी आयकलें पावल भोव वर्तेन सांगता आमकां आमी अर्येकलें न्ही देवाचें देव आमचे सांगत आसा आनी असलें अर्दे कावाश आमी नेसत जाय आमी आमचे अर्दे शाबी सांबाळली जाय आमी दुस्मनाच्या हातांत आमी नाच जायनाशें आनी आमी भालो घे जाय आनी आमी भालो कित्याक
दुसऱ्यान आमचे थंय दाट घालता आसतना आमी आमकां सांबाळूंक आनी शिरास्त्रान आमचे तकले जे कावाचे आमी घाली जाय ते कसले घाली जाय बाचावेचे देणे तुमचे शिरास्त्रान जावन घेया बाचावी जोडचे तसले आनी निमाणे सौते जावन आमकां सांगलां कसली तालवार देवाचें उतर म्हणली तालवार तुमी घेयात तुमचे थंय देवाच्या उतराचे प्रेरणा आसूं दी आनी ते उतराचे प्रेरणा आमी चलता आसतना आमचे जिवीत आमी त्या उतरांनी चलयत आसतना ते प्रेरीत जाल्ली ती बदलोवंक साध्यच आसा देखून ही वाट आमी चलत जाय देखून तक्षणाक खंयचे व्हडले व्हडले वचून मस्त उपरांत थोडे तेंप जाल्ले उपरांत मागीर हात पांय धरचे आमी राजी करता आमी कॉम्प्रोमायज आमी करता कित्याक म्हणून जायतो दुडू ताच्या फाटल्यान करसून जालो जायते आसामादांचें वातावरण गेलें कुटुंबां बेसन जालीं हे सक्कट जाले उपरांत निमाणे आमी म्हणचे कॉम्प्रोमायजाक या आमी समाधान तेंत कॉम्प्रोमायज पयलें केल्यार सक्कडी बरें आसतें हें फकत जाग्याक मात न्ही कुटुंबां भितर तशेंच आनी घोव बायलांचे मदें आसामादान अशेंच देखून कितली आमी पयसली मेटां काडटा तितले आमी पयस जाता कितली लागशिल्लीं समाधानाची बॉक्सांनी मेटां आमी काडटा तेन्ना आमी देवा थंय आनी पेल्या थंय आमी लागीं सरता देखून मोगाळ भावा आनी भयणी आमी सक्कडी मोगांची येसय देखून सालुकाच्या वांजेलांत 10व्या अध्यायांत 19व्या वळींत अशें आसा पळया सरप इच्छु आनी दुस्मानाचे सगळे बोळूस पांयां तळां मस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या आनी कितेंच तुमकां बादाक करचें ना म्हणजे हें सगळें विकाळ कितें वारें आमच्या भोंवतणी आसा ती समाधानीन मस्तूंची सकत आमकां हर एकल्याक दिल्या पूण बरें मोन जाय सक्कडी एक व्यक्ती येता फादर आमच्या कुटुंबांत जाले कश्ट आसात तुमी एक लिगल एडवायस दिया सांगात आमकां एक समा करा पुरो आयकून जालें मागीर तितलो व्यक्ती म्हणटा पूण त्या व्यक्तीन म्हाका दुखोवचें पळय तें मात बोगसूं जायना म्हणून तितलो व्यक्ती पडटा म्हजेरच म्हणटा तें बोगसूं जायना जर तर समाधान करीचें तर कितें कोणें पयलें मॅट काडी जाय कोण तें आशेता ताणें पयलें काडी जाय पुरो 1 घंटो 1.5 घंटो उलोवन पुरा जाल्ले उपरांत निमाणें सांगता ती व्यक्ती त्या व्यक्तीन केल्लें म्हळ्यार म्हाका दुख येयल्लें तें मात बोगसूं जायना म्हणून तर आनी कोणें बोगशीत जाय हेंच आमचें मस्तपणी आमचें जावचें सगळें जालें निमाणें हंताक पावोन आनी ओके समा करूंकचे वेळ येत आसतना पूण आमचें आदलें एक खंयचें ल्हान हग्याचें उतर गी मार गी खंयचो दवरलो पळय तो मात बोगसूंक तयार ना देव आमकां आमचेर पावस धाडटनाय तुज्या एकल्याच्या घरा वयर अशें फोडांतले बरी करून उरल्यांच्या घरा करून तशें सोड धाडिना धाडल्यार सकाळच्या घरा वयर पडटा पावस न्ही गी तशेंच देखून आमी एकल्यांनी मेटां काडटा आसतना सकाळीं आमी समाधानाची मेटां काडीत जाय तेन्ना मात्र तें जिवीत आमकां फळां बरीं जाता आनी आमी एकलीं आमी बरीं जाता देखून इसाया प्रवाच्या पुस्तकांत आसा ताच्या घाया वरवीं आमी सर्व बरीं जाल्या आमी तर आमी बरीं जाय तर कोणाच्या गायांत क्रिस्ताच्या गायांत तर ताणें दाखोवन दिल्यो वाटो आमी चलत जाय आमी बरीं जाय आमची काळजां मना समाधानी जाय तर आमी एकल्यांनी बरीं जाय देखून आमी परत सोम्यातय एकवटूंक सोम्यातय येवंक आमी प्रयत्न करया देखून ल्हान व्हड कितें आसात ते परत आनी परत उस्तून दवरून आमी तातूंच आमी नाश जावच्या बदलाक समाधानेन येवन समाधानेन आनी सुखाच्या जिविताक आमी उतरूंक आमी प्रयत्न करया कित्याक क्रिस्तान आमकां दाखोवन दिल्ली वाट ती आमचो खरो मेस्त्री आमकां खऱ्या वाटेन चलयता तर मोगाळ भावा आनी भयणी आमी सर्व येया आमी देवाच्या घरा देवाचें घर तें मोगाचें घर देवाचें घर तें समाधानाचें घर देवाचें घर थंयसर राजी संदन आसा देवाचें घर थंयसर भलायकी बरीत आसा देखून त्या जिविताक आमी येवच्याक एक गीत आमी गावया ये मुच्या सांगता देवाच्या घरा थंयसर आसा मोग ये आमी सर्व या देवाच्या घरा थंयसर आसा एकवट आनी माया मोगो ये आमी देवाच्या घरा या थंयसर आसा संपूर्णता या संपूर्ण वाटेन आमी सदां चलोवंक आदार मागया आनी सर आमी दिमी घालया आनी गावया गीत ये मुच्या सांगता देवाच्या घरा ये मुच्या सांगता बापाच्या घरा बापाच्या घरा बापाच्या घरा ये मुझ्या सांगाता बापाच्या घरा थंयसर आसा ओड संतो
सरपोय सोसोंगना बापाच्या घरा बापाच्या घरा बापाच्या घरा सरपोय सोसोंगना बापाच्या घरा थैसर आसा ओट संतोष सर्वांक आपयला बापाच्या घरा बापाच्या घरा बापा घरा सर्वांक आपयला बापाच्या घरा थैसर आसा ओट संतोष. मोगाचे नो आमकां आमी समर्पण दिवया. देवा थंय आमची सर्व थन मन धन आमी समर्पण दिवया. आमी आमचेस्ताकी हट्ट जित्त हें सकट दोन आमी कितेंच संभ्रामूंक आमी सकना आमी वा आमचें कितेंच हे संवसार आमी जोडून घेवंक आमी सकना आमी सक्कडी सांडून वच जाय निमाणे. आमी कितें मोग एकवटपण सांगातपण जोडून घेता ते मात्र आमी बरें जिवीत जावन आमी ह्या संवसारी सोडून सर्गींच्या राजा कुशीन बरें जावन आमी व्हरून व्हरूंक शकता आमी. देखून ह्या संवसारी आमकां दिलें जिवीत आमी समाधानान जियोंक देवाचो आदार मागया. एक गडबर आमकां आमी समर्पण दिवया. देवा म्हजें कोटा तुका समर्पण दिता. म्हज्या कुटुंबांतल्या सर्व मालगड्यांक तांकां हांवें मोगान म्हज्या कुटुंबांतच दवरून हांवें पळोवंक तांची सेवा करूंक मोगान साकरी करूंक न्हय एक वचें म्हणून बगारी एक बेसांव म्हणून जावन हांवें घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. मागया आमी कुटुंबांतल्या जबाबदारेच्या व्यक्ती पासत कित्याक वावर करनासात तुमी कुटाम चलोवन आसात तुमी ल्हानांची तशें मलगड्यांची जतन घेवन आसात तुमी. तुमी वावरी करी जाय जतनी घे जाय घरी चलय जाय हे सगळें म्हणजे जायती वावंट जाता तरी हे वर्त मिस हांव म्हण तुमी चलोवन वता आसतना देवा म्हजें कुटाम आज राखून व्हरूं बऱ्या भलायकेचें देणे तूं फावो कर. समर्पण दिवया आमच्या युवा जना पासत म्हजेंच हांवूच म्हाका कोणूच ना म्हणून चिंच्या ह्या दिसांनी म्हाका देव आसा. म्हाका विसरतली म्हजी आवय बापूय आसात आनी चिंतून राखून रावची म्हजो नातू खंय गेला नात खंय गेल्या अशी चिंतून अशी मलगडी आसात ल्हाना भाऊ भयणी आसात ती म्हाका पळयतात. हें सगळें समजून घेवन बऱ्या जिविताची दिशा धरूंक आदार तांचे खातीर देवातान मागोवन घेवया आनी तांणी काडची मेटां बऱ्या रितीन काडूंक शाबितायेची काडूंक मानसुगेची काडूंक देवाचो आदार मागया. समर्पण दिवया आमच्या कुटुंबांतल्या सर ल्हाना भुरग्यां पासून देव बिरांदीन वागोवंक ल्हानपणारूच कुटुंबाचो देवाचो आनी पेल्याचो सगळ्यांचो मोग आनी त्या रितीन वाडावळी जावंक आनी बरें शिकप जोडून तांचे खातीर मागया आनी प्रत्येक रितीन मागया. सालोरेचे सर भक्ती पासून आज हांगासर एकठांय जाल्या आमी त्याच क्रिस्तान प्रेरीत जालो सालोरेस आपणाक समर्पण दिता. आपणें जिवीत सहित निमाणे घडये परी समर्पण दिता. येवकरचे जिजू मुखांतर तो आज जायती बेसांवां हांगासर आयिल्ल्या ताच्या ह्या पूण तळाक आयिल्ल्या सर्व भक्तिकांक तो पाठोवन आसा. हांगासर आयिल्ल्या समेस्त समर्पण दिता हांव. आमी जायती विनत्यो विनवण्यो आमी हाडून आयल्या जावं सगळ्यो त्यो आमी समर्पण दिवया आनी जायते लिसांव आमी जोडलां समाधानाचें मोगाचें एकवटपणाचें बोगसानाचें हें सगळें देव आमकां जारी करून दी म्हणून आमी मागता आसतना आमी एक श्लोक मात गावया. तूंच पुरो म्हाका सुमिया तूंच पुरो तूंच मुझें जिवीत असो. तूंच पुरो म्हाका तूंच पुरो तूंच म्हजो गोडी पुरो तूंच पुरो म्हाका तूंच पुरो समर्पण दिवया. तूंच म्हजो त्या सोम्याच्या पांयां थळी गोडी पुरो एक वर जिजू आमकां सगळ्यांक आपण आसा. पुरो आमी म्हणया तूंच पुरो गोडी आमचो गोवळी बरो.
जर आमी हें सुत्र आमी तवळतोल म्हणटा देवा तूंच पुरो तेन्ना म्हजें कितें हांव करूंक वचना बघा देवाची कुशी करता हेंच नियाळन हेंच आमच्या मोतीन घेवन आमी त्याच येवगणचे जुतावन बेसांव आनी कृपा मागून घेवया Sacramenta Sistema Koruya Purvilatya Rupabutla Novioriti Adarya Solvon Victa Escutis Bavartaci Boltivia Zasenapa Tashin Puta Ulasani Stutisa Potri Mahima Sasna Ekastalyan Hasita Tukka Jaspirita Samasami Amen. प्रार्थुया हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणीचो फळ सदां आमचे ते आमी बगी सरकू तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जोची येते रास करता इससनाच्या आसना Amen. देव बरो दीस दिवं मोगाळ भावानो भयणीनो तुमकां समेत सांग सालोरेसाच्या ह्या पुंतळाक मोगाचो स्वागत मागता हाची मिसां हे बरी आसात अर्गामीस दितात मार्टिन पेरेरा आनी कुठाम बाळेहोन्नूर कियान नोहा मेंडोन्सा हॉस्पेट योहान्ना तिया मेंडोन्सा हॉस्पेट तसो आज पयल्या वर्साचो जल्मा दीस आचरण करता बाकी जल्मा दीस ताका आमी मागता Aaron Kristen D'Souza Mudurangadi Vincent Coelho Kuntalpadi B Vado Pritika D'Souza Kalyanpur Anil D'Souza Ajaykar Arun Rolita D'Souza Anikuthama Ajaykar Frederick Rodriguez Miyar Irene Pinto Miyar Cyril Pinto Miyar Stanley D'Souza Anikutam Kanajar Navin Mendonça Dubai Inas Montero Kokkada Alvin Purin DeCosta Kolalgiri, Anya and Francis Morris Gangolli, Rohan Hanet Angelur, Salima Noronna Muscat, Benedicta Noronna Baidal Bivado, Kishan and Preeti Chikmanglur, Alvin Prakash Fernandez Venur, Alvin D'Souza Kulur, Stanley Matthias Anikutam Bombay, Prashant Edward Noronna Pambur, Eliza Noronna Pambur, Benedicta Tauro Nellikar, Kevin Jyoti Karkar, Leston Venice Alva Pangla, Lina D'Souza Baidal Bivado, Sean Pies Mumbai, James Aquin Matthias Pambur, Lina George Caslino Kuntalpadi Yevado, Ryan Quadras Shirva, Ruben Rodriguez Sastan, Flora D'Souza Mumbai, Janet DeCosta Anikutam Mumbai, Lina Rodriguez Anikutam Brahmavar, Denica Fernandez Anikutam Brahmavar,
जोविटा आणि मेलिटा हिरगान, लिओ डिसोजा केरळा, प्रितेश आणि फ्लाविया मस्करिनस शंकरपुरा, सवेर अल्मेडा कल्याणपूर, रेन्नी फुटाडो मुदुरंगडी, प्रकाश पिंटो कुंटलपाडी तसो आज जल्मासोदी सवन आसा बाकी जल्मा दीस ताका आमी मागता. फ्रांसिस मस्करिनस केरा, मार्क वास पांगळा, संदेश मर्लिन कोर्डेरो मडंत्यार. तशेंच प्रत्येक इराद्या खातीर मिसां दिल्यांत. बोनिटा लुविस दुबाय, जीवराज आनी कुठाम मुंबय, सिरिल फर्नांडीस उडपी, फ्लोरिन डिसोजा बँगलोर, नॅन्सी डिसोजा नेदरलँड, मायकल आणि मारिना मेंडोन्सा पंबोर, फ्लाविया मस्करिनस शंकरपुरा, जेम्स आणि जॉयल मँगलोर, शोभा आणि शरल मँगलोर. जेवणाक वंतिगे दिल्ली. जेनेत सिक्वेरा पलडका, रोनाल्ड आणि कुटाम दुबाय, स्वीडल क्रास्ता मुल्की, स्टेफी रॉड्रिगस होन्नावर, एनिया पर्ल डिसोजा कोळलगिरी, कॉलिन डिसिल्वा उद्यावर. आयच्या दिसा मुडदोम दिल्ली. लिगोरी रिटा डिसोजा नखरे, सोलोमन नोरोन्ना बैदाळ बिवाडो, सालिमा नोरोन्ना मस्कत, आयरिन पिंटो मियार, एलियास डिसोजा कल्याणपूर, प्रिस्टन सल्डाना खरकल टाउन, एडन एनरिक मस्करिनस खेरा. तशेंच आमच्या हर एकल्याच्या इराद्या बसोत तसो बसोत गरजां बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक तरान आमी मागया. गावया नोवे गीतामी नावाड्यामी आमच्या सोम्या वंदन ताका भक्ती नवी हसियामी आमच्या राया कृत्या सोम्याची निजाकी विची महिमा ताची करताम काविस्मी पृथ्वी दिन वाजता ताची वडविकाय रस्ता वाकणता ताची बळवंतकाय गाव्या रोवे गीतामी नावाड्यामी आमच्या सोम्या वंदन ताका भक्ती नामी हसियामी आमच्या राया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचेय सवे आसो. जेजू ख्रिस्त ती मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, देवान आमकां अरियेकल्या की कृपेश्वर आनी आशिर्वादांनी भरलां आनी देवान दिल्लें वर्तन देणे जिविताचें आनी आमी ती मोगाच्या मंदमेंतात आमी जियोवन देवाक आमी ऋणी जायसय आनी सांगत आस ती सुकृपा जी आमी जोन घेतल्या ती पेल्यांनी जोडच्याक आमी आदार दिसय. हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना मोगाळ भाव आनी भयणी आमकां स्वामी तयार करया आनी सांगत आस हो संभ्रम आमच्या जिवितांत आमी हर एक दीस संभ्रमच्याक आनी सांगत आस मोगाची मनशां जावन आमकांच आमी बदलून पेल्याच्या जिवितांत मोग जावन तांचेतय आमी बदलान हाडच्याक देवाची कृपा मागया. प्रत्येक रितीन आज आराधना वेळार हो नियाळ आमी केल्लो आनी तो आमी जर पळटाव तेन्ना आमी पेलेच्या जिवितांत संतोश हाडूं शकता आनी सालोरेस तोय आपणा खातीर जियेल्लो न्ही बगार तोय जियेल्लो पेल्या खातीर निमाणे आपणाची जीव ताणें समर्पण दिता पर्यंत तो पेल्याच्या सेवेन तो आपणाक करशिता आनी क्रिस्ताक तो साक्षी जाता आपणाक दिल्ली जबाबदारी पळटा. तशेंच आमकांय
दिल्ली जबाबदारी बऱ्या रिती पाळची आनी सांगत आस पेल्याच्या जिवितांत संतोष हाडूंक आमी पेसाडची एक वर्तेक मिसांव आमी आमच्या जिवितांत घेवया आनी तेदना आमी करचे सर्व संभ्रम ते अर्था बरी जातात आनी आतां आमी भेटोवची पवित्र मिस जे बलिदान ते अर्था बरी रिती जावचे खातीर आमची उणेपण आमची पातकां वळखून घेवन नितळ मनान ते संभ्रमच्या कामकाज आमी देवाच्या आदाराक समर्पण दिवया. संगत आमी म्हणुया हांव पातकी सर्वदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता मनाची तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगिवंतांस हांव वरी मरये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती रातून प्रार्थना मागता. सर्व पदुदा देव आमची काकूळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumya kaklutka, Sumya kaklutka, Krista kaklutka, Krista kaklutka, Sumya kaklutka. Somya kaklutka. Mahima, 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 Mahima Deva Unsargi Ani Shanti Tacha Ista Sonsari Sarvesvara Deva Sarvicharaya Sarpotveda Deva Bapa Ami Tuka Namaskar Karta Ami Tuka Din Vasta तुझ्या कोण वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. Sumya Jesu Krista बापाच्या एकल्या स्फुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकळूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची मागणी मानून घे. कित्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर. प्रार्थुया. बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भाग्यवंत लॉरेन्स दुर्बळ्यांचे सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षांचे कष्ट मरण सुसून महिमेवंत सांग पावलो ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी सोलोंक आमकां बोळ दी. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सोवेन पवित्र आत्मेच्या एकपणांत
जी आतां आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सा पावलून कोरिंदरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमी सांगतात ते प्रमाणे आमकां सक्टांकी जाणवाय आसा म्हूण आमी जाणाव. पूण ही जाणवाय आमकां हंकारी करता. मोग मात्र आमकां वाडवळ दिता. कोण एकलो आपूण कांय इल्लें जाणा म्हूण चिंता जाल्यार तो जाणा जाय जाल्लें पावो ते परी जाणा जावंक ना. पूण देवाचो मोग करता ताका देव वळखता. तर बोंब्यांक भेटयलेल्यो वस्तू कोणेय खावेत. बोंबे म्हणलें तें संवसारांत कांयच न्हय आनी एक देव शिवाय दुसरो ना म्हूण आमी जाणाव. आकाशी जावं भुमी जावं देव म्हणलेले आसात आनी निजायकी तसले देव आनी सोमी जायते आसा तरी आमकां आसा एकच देव बाप. ताचे तावन सर वस्तू आयल्यात आनी ताचेशी आमी वेताव. आनी आसा आमकां एकलोच सोमी जेजू क्रिस्त. ताचे मुखांत्र सर वस्तू रचल्यात आनी ताचे मुखांत्र आमी जियेताव. पूण ही समजोणी सक्टांकी आसना. थोडे बोंब्या पुजा करचे सवयेन कालपोर पर्यंत इतले रमून आसलेले की ते आतां खातात तें खाण निजायकी बोंब्यांक समर्पीत जाल्ले म्हूण ते लेखतात आनी तांचे अस्कत अंतस्करण मेळयतात. अशें तुजे जाणवाये वरवीं तुजो अस्कत भाव नाश जातलो. क्रिस्त ताचे पासती मरण पावला न्हय. हे परी तुज्या भावा विरोध तूं पातक करतना आनी तांच्या अस्कत अंतस्करणाक लुकसाण हाडटना क्रिस्ता विरोधच तूं पातक करताय. देखून खाण म्हज्या भावाक पातकाक कारण जाता जाल्यार हांव केदींच मांस खावचो ना. कित्याक म्हजो भाव पातकांत पडचो म्हाका नाका. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. मार्गान म्हाका तुझी तपासणी केल्याय तू म्हाका वळखताय. हांव केदळा बसता केदळा उडता तें तूं जाणाय. म्हजे मोतींतली चिंतना पयस तावनच तूं पार गिताय. हांव सोलो आनी दूर तें तुका कळटा. सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुजे मुखार उक्त्यो.
मुझे आवयच्या गरबा माका विणलोलो तूच नैवे मुझ्या सैबाच्या अद्भुतां खातीर हांव तुका वाखणटा सगळ्या तुझ्या रचनेच्या विचित्रां खातीर हांव तुका तीन वाजता सस्नी जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सोमिया सर्वेस्परा मुझी तपासणी कर मुझे अंतस्कर जाणा जा मुझी परीक्षा कर मुझी चिंतना समजून घे हाडवी वाट हांव धरिना पोळे आनी सासनीक जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सस्नी जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सोमिया सस्नी जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सोमिया Alleluia, 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 Alleluia. आम्ही एकामेका समोर केलो जाल्यार देव आमची सोबी रावता आनी ताचो मोगी आमची थंय संपूर्ण जाता Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो म्हाका कान दितले तुमकां हांव सांगता तुमच्या दुस्मनांचो मोग करा तुमकां द्वेशितल्यांक बरें करा तुमकां शिफारसतल्यांक आशिर्वाद दिया तुमची निंदा करतल्या पासत मागा तुका एका फुल्यार मारत्यास जाल्यार दुसरो फुलय ताका दाखय तुजो शेलो काण व्हरतल्याक तुजो दोगलोय व्हरूंक आडाय नाका तुजे लागचें विसरतल्या हर एकल्याक दी आनी तुजें म्हूण कितें आसा तें कोणी काण व्हरी जाल्यार ताचे लागचें पाटी विसारी नाका हेरांनी तुमचें थंय कशें चल जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात तशें तुमी तांचे थंय चला तुमचो मोग करतल्यांचो मात तुमी मोग करचो जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळत पातकी आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करतात न्हय तुमकां बरें करतल्यांक मात तुमी बरें करचें जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळत पातकी तशें करतात न्हय जांचे कडचे पाटी मेळटले म्हूण तुमकां बरवसो आसा
तांकां मात तुमी उसणें दिवचें जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळत? आपलें दिल्लें तितलेंच आपणाक फाटीं मेळटलें म्हूण चिंतून पातकी एकामेकांक उसणें दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मनांचो मोग करा, तांकां बरें करा. फाटीं घेवची आशा नासतना उसणें दिया. तवळ उदंड जावन पावतलो तुमचो प्रतिफळ. तुमी जातल्यात भुरगीं परमोन्नत देवाची, कित्याक तो अनुपकार्या आनी कोट्यांतय दयाळ. देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तशें तुमी दयाळ जाया. हेरांची जर्ती करिनाकात आनी तुमची जर्ती जावची ना. हेरांचेर अपराधी म्हूण फैसल दिनाकात आनी तुमचेर अपराधी म्हूण फैसल जावचें ना. हेरांक बक्षिया आनी तुमकांय बोगसाणें मेळटलें. हेरांक दिया तुमकांय दितलें. बरत्या मापान दांबून हालोवन आनी बरोवन ओम तशें मेजून तुमच्या लेसान घालतलें. ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकांय फाटीं मेजून दितलें. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ती मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, एका दुखा पटलेकांनी बदलिता साबारांची जिणी. एका दुखा पटलेकांनी बदलिता साबारांची जिणी. आज आमी नियाळ करता आसतना जेजू आमकां एकल्याकी उदारी जावंक आपोवन दिता. उदारी म्हळ्यार दिवच्यान मात न्ही, बगर बोगसूंच्यान ती. एक ह्या दिसांनी माध्यमांत आयिल्लें एक गडीत अशें आसा, एक काणी ती. एका इस्कॉलांत विद्यार्थी 6 जाण आसले आनी तांच्या पैकी एकलो येता आसतना गलपातान हाडलें एक वॉच हाडून येता. आनी तो सगळे इश्टां दाखय जाय म्हणून दुबळो भुरगो कोण एकदां सैरी आयिल्ली, तांणी गलपातान येताना दुबायतान येताना एक वॉच हाडलें म्हणून सांगून तो दाखोवंक म्हणून हाडलें. ताणें बांदूंक ना तें ताज्या बॅगान दवरलें, बरो बॉक्स आनी बरो आसलो. आनी तो कितें करता, तो दवरून भायर गेल्ल्या वेळार आनी एकलो सोरता तें वॉच. आनी सोरलें वॉच तो आपणाच्या बोल्सान दवरता, बॉक्स मात त्या बॅगान सोडटा. आनी उपरांत हो भुरगो येवन ताज्या क्लोज फ्रेंडाक इश्टाक तें वॉच दाखया, म्हाका एक वॉच हाडून दिलां, कितलें बरें आसा कोत्ता गी, वॉच दाखोवंक म्हणून काडटा बॉक्स मात्र आसा खाली. आनी ती विशय व्हरून तो प्रिंसिपला लागीं वता, म्हज्या लागीं एक वॉच आसलें, कालच म्हाका हाडून दिल्लें. आज जर तर हांव घरा वयता आसतना तें सोरलां म्हूण सांगल्यार म्हाका घरा रेग दिवची नात, कित्याक तांणी मोगान म्हाका हाडून दिल्लें. खालें तरी कर सर, म्हाका तें पाटीक हाडून दिया म्हणून. आनी इस्कॉलाक क्लासीक वता, प्रिंसिपल वता थंयसर आनी वचून भुरग्यां लागीं विचारता, कोणें तरी ह्या चर्केच्या बॅगांतलें वॉच काडलां गे, कोणूच सांगनात. देखून हो आपल्या पियोनाक आपयता, एटेंडराक आपयता, थोडे पयशे दिता. आनी ते व्हिडिओ पळयतना अशें दिसता की मास्टर खंय प्रिंसिपल खंय नवे वॉच हाडूंक पयशे दिले ना, ताणें दुसरोसो उपाव उगडलो. ताजे उपरांत तो प्रिंसिपल एटेंडराक वा पियोनाक सांगता, वचून एक वस्त हाडलें, तो हाडून येता. आनी तातूंत आसलीं मस्त ही काळी रिब्बनां आसलीं, रिब्बनां. आनी सगळ्या भुरग्यांक एक एक रिब्बन दितात, सगळ्यांक एक एक रिब्बन काळें. आनी सगळ्यांक सांगता प्रिंसिपल, सक्कडी लायन करा, उबे रावा हांगासर आनी सक्कडी तुमच्या दोळ्यांक पिंत बांदा, कोणेंच पळोवंक ना. आनी उपरांत प्रिंसिपल बसता आनी एक एकल्यांक सगळ्यांक पळयता, तपासणी करता, कोणाच्या हातांत आसा बॅगां पयलें पळयता, उपरांत तांकांच तपासणी करता. आनी अशें करता आसतना तांतलो एकलो चरको भयंकर मस्त कांपोन आनी बरो आसा त्या लायनीर रावल्यान, पूण कोणाक दिसना कित्याक सगळ्यांनी कुडको बांदला. आनी हो चरको कांपोन म्हणले बरी हांगा मुखार पावता आनी ताका आपडतना तो कामता मस्त, कित्याक आपणा लागीं वॉच आसा. आनी तो प्रिंसिपल काडटा आनी सगळ्यांक फाटीं धरता, रिब्बन काडटा. आनी उपरांत ती जाली, क्लास जाली. 6 वर्सां उपरांत हो प्रिंसिपल आतां म्हातारो जाला. तो एक इस्कॉलाक आपल्या नातवाक थंयसर एडमिशनाक गेल्ल्या वेळार ते इस्कॉलाक एकलो DC येता, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. आनी थंयसर येवन तो येता आसतना हो तरणाटो DC धांवून वचून त्या म्हाताऱ्या व्यक्तीक, प्रायवंत व्यक्तीक आरावन धरता, पांयांक पडटा आनी
ताचे आशिर्वाद घेता आनी परत्यान सांगता म्हाका तूं कळोव ना कोण म्हणून ताका चरको तो म्हणटा त्या दीस वॉच चोरलें दुसरें कोणें न्ही हांवेंच वॉच चोरलें जाल्यार तुमी सगळ्यां मुखार म्हाका इन्सल्ट करूं ना बगार सगळ्यांक पिंत बांदलें तुमी आनी तुमी पळयल्यार म्हाका हांवें काडलें म्हणून पूण आज म्हजो तुमी विचारूं ना कित्याक तुवें काडलें अशें केलें विचारूंक ना तुमी ताका तो प्रिंसिपल म्हणटा भोव नाजूकायन म्हणटा त्या दिसा तांणी मात्र न्ही हांवें एक पिंत बांदलें देखून म्हाका जें तुज्या त्या लायनीर मदें तूं आसलोय तुजे आसा म्हाका मेळ्ळें पूण तूं म्हूण म्हाकाय गुर्त नातलें कित्याक जर तर म्हाका कळलें जाल्यार तुका पळयतना म्हाका हें उडास येतो आनी तुकाय जाता की हांवें पळयलां म्हणून देखून ताचे उपरांत तूं तितलें रावोंक ना थोड्यांक कळटा म्हणून उरलें सांगता थिंगा हाच्या पयलीं मेळ्ळा म्हणून देखून सगळ्यांक निमाणे मर्यान तपासणी करता तो आनी तांकां सांगता बसा वॉच मेळ्ळें आनी कोणाचें वॉच चोरलें ताकाय सांगो ना हाचें आनीच चोरलें म्हणून आनी ताका कळीत नातलें आनी त्या दिसा तो म्हणटा हांवें पळोवंक ना हांवें कुडको बांदलो पळय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आज आमकां आयचो वांजली ह्या रितीन आपोवन दिता जर तर ताका ती शिक्षा दिवची आसली ताका दिवी येती आसली पूण ताणें दिवना बगार ते दिनांतल्यान तो येवन म्हणटा त्या दीस तुमी एक म्हाका दिल्ली देख हांवें बऱ्या रितीन शिकलो ताच्या उपरांत बरें हार्ड वर्क केलें आनी उपरांत बऱ्या रितीन हांवें बरोवन हांवें एग्जाम बरयली आनी उपरांत हांव तांचो पास जालो आनी आज डीसी जाला म्हणटा तर आमकांय एक लागी ह्या काणये मुखांत्र ते ल्हान मुवी बरें केलां पूण लिसांव बरें आसा आमी साबार पावटी कितेंय कोणेंय सूख केल्लें तक्षण ताका सगळ्यां मुखार उबें कर विचारचें आमकां चड संतोश कित्याक म्हळ्यार बरें काम केलें गी वा कशें दाखोवंक आतां सूख सगळ्यांक दाखोवन दिचें म्हणून ना जर तर आमकांय दुखयत आसतना कोणेंय जर तर असले लल्लान हें रिब्बान बांदूंक वचनाकात कित्याक म्हळ्यार मस्सोना मेळची ना रिब्बान बांदूंक पूण आमची ती तपासणी करते रीत कशी आसा पळय देखून जेजू म्हणटा जसो म्हजो सर्गीचो बाप दयाळ आनी मोगाळ तशी तुमी जाया दयाळ आनी मोगाळ आनी तेन्ना आमचें जिवीत ताच्या वाटेक आमी चलोवन वचोंक आमकांय सली जाता पळय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो तेंच आयच्या पयल्या वाचपांती आमी आयकलें आमकां पयल्या वाचपी तेंच सांगता आमी अरयेकलीं मोगांची येजय आनी मोग मात्र आमकां वाडावळ दिता देखून मनीस जाणवायन बरलो मनीस अहंकारी जाता पूण मोग मात आमकां वाडोवंक आपोवन दिता देखून मोगाची मेटान आमी कितलीं काडटा सबार पोटी कितले मोगान आमी आसा तितले चड मार पडटात म्हणटात कितले हांव उदार जाता तितलो म्हाका दाखो करचो चड वा हात दिवचो चड म्हणटात पूण त्या मोगांतच पेल्याची जिवीत लिपोवन आसा आनी ते बदली तेंच्या प्रस्तावान सांगलें आमी केदाळा पर्यंत आमी पेल्याक थंय आमी उदारी जाता मोग दाखयता तेन्ना आमी मोगाळी जाता आनी पेलोय त्या मोगांची येता देखून हरएका दुखा फाटली काणी बदलीत आसा बारांची जिणी आमी सामोनिकाचें जिवीत घेतल्यार आपलो दादलो आनी आपलो पूत दोगी वांगटे वाटे धरले दादलो सगळ्यां लागीं शेजाऱ्यांनी झगडतालो खंय आनी पूत तरणाटो पाट सवयेक गेल्लो बली जाल्लो आमाल सेवान घेवन घेतालो अशें सगळें जाल्लें पूण तिणें आपणें दिसपट तें अल्तरी मुखार वचून सक्रामेंता मुखार दिंबयेर पडून केल्लें मागणें आपल्या पुता आगोस्तिनाक बदलूंक शकता आनी तो उपरांत म्हणटा जर तर आतां हांव बदलून एक शांतीपणाचें जिवीत जियोवन आसा तर ताका कारण म्हजी आवय आनी तिचें मागणें आनी तिणें दुखाक वळोवन मागल्लें तें तर एक दूख पेल्याक बदलूंक शकता पूण एक अहंकाराचें उलोवणें पेल्याक आनीक क्रोधीत करता आनी आनीक तो चड विद्रूप रितीन जावंक तें आमचें उलोवणें कारण जाता देखून आमचें बोगसाणेचें उलोवणें समाधानीचें उलोवणें मोगाचें उलोवणें पेल्याक बोगसूंक आनी पेल्याक मोगान भरता जर तर आमचे लागीं कोणी झगड्याक येता तर आमी जर मावून रावता तो आनीक 2-4 उतरां उलयता आनीक उलयता निमाणें खा जालें सांगल्यार हाका जायना आमचो चलतेत रावता पूण त्याच रितीन आमी ताका रिएक्ट केल्यार ताका स्पंदन केल्यार तें आनीक चड कितें दुस्मानकाय वाडटा राग वाडटा झगडें जावंक साध्य आसा देखून आज आमकां कितें जागायता आयज देवाचें उतर आमकां सगळ्यांक तुमचो मोग करतलो मात्र तुमी मोग केल्यार कितें फायदो सगळीं आमी फ्रेंड्स बारी जॉली
आनी कुटुंबां ती चड मोगाची वस्तू जाली हांवें कोणाचो म्हणलें जर तर आमकां दुखयतल्यांसूय आमी मोग केल्यार म्हणजे आमी चड तांकां इन्सल्ट करिनाशें समाधानीश जाल्यार तेन्ना आमकां हें पोवन मेळटलें देखून जेजू आमकां म्हणटा जर तर तुमकां मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग केल्यार कितें फायदो जर तुमकां दितेल्यांक मात तुमी दिल्यार कितें फायदो तांचो फायदो मेळना जर देवाची वाट आमी धरता देवाचो मोग करता हें तुमी हांवें सगळ्यांनी दिसपडटे ल्हान संगतींनी आमी जियेल्यार ती ल्हान संगत आमकां समेसांग व्हड रितीन मापान प्रतिफळ घेवंक फावो जाता ह्या संवसारी आमकां प्रतिफळ दोळ्यांक दिसचो ना पूण जेजू आमकां म्हणटा सर्गींचें सूख सर्गींची जिवीत आमकां नंदन जावंक जियोंक आदारिता तसो जेजू क्रिस्त आमकां एकल्या की कुरपेन बरोवन दी आनी प्रती रितीन सा लॉरेन्स मारिफात आमकां ताच्या कुरपेन वाडोवंक आदार दिवं दी कित्याक ताचें जिवीत समर्पणाचें आसलें सेवेचें आसलें आनी तेंच जिवीत आज आमकां समेसांग हांगासर हाडूंक शकलां तर ताचे आमी एकली प्रेरण जोडटा एकली ताचे वाटेन चलता आनी ती वाट आमी आदारता आसतना क्रिस्ताक आमी फकत आमच्या उतरांनी बगर आमच्या करण्यांनी परगट करूंक आमी शकता देखून कोणेय पळयत आसतना तो एक देव बिरान दिसो मनीस म्हूण सांगून दिसोंक येता कित्याक आमी सांगचें म्हणना हांव देवाचो मनियारी हांव देवाक लागीं आसा हांव मोस्तू मागणें करता हें सांगून मोवची गरज ना हांव एक कितें मोस्तू मागणे असो व्यक्ती हें सांगचें म्हणना थोड्यांनी सांगचें आसा हांवें मागणें करूंक सुरू केल्ले उपरांत अशें म्हणचें थोड्यांनी मस्त हांव एक मागणी असो मनीस जाल्ले उपरांत हांवें हें सोडलें हांव एक मागणी असो मनीस हांवें सांगची गरज ना जर तर तुजी जिणी बदलल्या तर तुज्या जिणेची बदलावनच पळोवन लोक म्हणटा हो मनीस बदलला जर तर ना तर आमी त्या शास्त्रीय फारीजेव बरी पवित्र पुस्तकान सांगले बरी लांब लांब आमचे दगले लांब लांब आमचे दगल्याचे गोंडे म्हणजे पयले परस सुतां गळोवन व्हड व्हडले गोंडे आहले बरी थोडे साडे आसताले न्ही त्या टायपाचे दगले आसताले देखून लांब लांब गोंडे करून ते भोंवतात म्हणून देखून आमी सांगची गरज ना हांव एक मागणी असो मनीस जाला हांव आतां रेतेरो आनी कितें हजार जावंक सबार करूंक हांवें सुरू केल्यात आनी हांव सुद्दां तितले घंटे मागणे सांगची गरज ना बगर तुजें जिवीत जर तर परिवर्तन जाला बदलला नवीकृत जाला जेजू थंय केंद्रीकृत जाला जेजू थंय ते बदलला जाल्यार तुजें जिवीत पळोवन पेलो सांगतलो तुका तुजें जिवीत मोगाचें जालां बदललां शांतीपणाचें जालां देखून असलें जिवीत आमी परिवर्तनान चलया आनी प्रती रितीन सालोच्या मजतीन त्या सुमेच्या वाटेन आमी चलोवन आमचें जिवीत मोगान बांदून हाडूंक आमी पेसडया परत उगड्या जोरया आमची एका दुखा फाटली काणी बदलिता साबारांची जिणी आनी अशी आमची कुटुंबां देवाच्या वाटांनी चलोवन आमी ताचे थंय प्रेरीत जावन आमची जिवीतच एक सुवार्थ जावन प्रगट करूंक आनी बदलूंक आमी हर प्रयत्न करया आमेन. भेटैतावी काणीक बापा उंड्या वायनाची भक्तीन समर्पितावी काणीक मोगाची काणिका संगी भेटैताव जिणी आमची स्वीकार करून पावन कर भेटवणी आमची स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगा स्वरूप कर्जा तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यानी भरजिणी आमची कुरपातीची आमच्या जिणे मोगाची स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगा स्वरूप कर्जा तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यानी भरजिणी आमची कुरपातीची आमच्या जिणी मोगाची
तिने सभा दिल्या आमकां मोगाळा बापा अर्गा आमी भेटयता भक्तीन आस्तुका आशीर्वादा घाल तूं आमचे हर एका दिसा जिली सुफळ नंदन कर मागता हे बापा स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगाचो उपकारसा तुका भेटोवची सर्गेच्या देण्यानी भरचिनी आमची कुरपादी जियेवच्या जिणी मोगाची स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगाचो उपकारसा तुका भेटोवची सर्गेच्या देण्यानी भरचिनी आमची कुरपादी जियेवच्या जिणी मोगाची भेटयता आमी काणीक बापा उंड्या वायनाची भक्तीन समर्पित आमी काणीक मोगाची काणिका संगी भेटयता जिणी आमची स्वीकार कर पावन कर भेटोवणी आमची म्हज्या मोगाळ भावानो भयणीनो आनी भुरग्यांनो हे मोचे आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवितरा देवा बापा मान तसलें जावन दी म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या त्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवं प्रितीच्या बापा तुझ्या पोतानं धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लॉरेन्स जमनीन तोंपलेल्या गोवांच्या कणा बरी आपल्या जिवाची या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्तसाक्षीच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो यास मनान आमी संवसाराचे सोडवणे पासो तूं आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां बारुया सर्वेस्पराकय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पोतवेदर आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांतूय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिनवासो फावो ओ कैदो नीती सोनी आमच्या फायद्यासो भाग्यवंत लॉरेन्स तुझ्या रक्त सक्षन जेजूच्या पावलांनी सोलून आनी आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकांय तूं घट करताय आनी अशें आमच्या असतकयेंत क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायेन परसळटा देखून सर्गीच्या देवदूता संगाती आमी प्रितो मेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता Povit, 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 Dălbaranțo să vezi portul Sărganii संसार भरला तुझ्या वैभवान Bun sărghin तुका जय Bun sărghin तुका जय Bun sărghin तुका जय Bun sărghin तुका जय सर्वे स्पोराची नावी येता ताका जय Bun sărghin तुका जय Bun sărghin तुका
तुकाचें वोन सर्गी तुकाचें वोन सर्गी तुकाचें बापा करस्तो पवित्र तोन सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून हिंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस्त मरण सुसुंगेच्या आदी ताणे उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोठलो हो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें तुम्ही सुमी सुगियत आणि कायत ही मुची कूड तुमचे पासो तू समर्पोंची तेच परी जेवण जातच ताणे काल्च घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो हो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमीस घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणी करचे हे रगत पातकाचें बोक्सन मेळच्या तुमचे पासून आनी सुमीस मनशा पासो ते वारोतले हे मोच्या उगडासा करात भावडता सोगुट परगटूया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणची काल्च आमी तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा जराल्ड आयझक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मरण पावले आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ फळोवंक फावो कर हांगासर हजर आसल्या आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मरी देवाची माय तिचो पूत तिचो पती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत लॉरेस भाग्यवंत धर्मदोत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटोरी तांच्या सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदर बापा सर्व वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या ससना आमच्या सडवंदरची आज्ञा मनान दोनों समयान आमकां मागो शिकयलें तेच प्रार्थना म्हणून सर्गींच्या बापा उलो मारुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे कशी सगळ्या जताची संसारांसा आमचो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बोक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवर सर्वेस्परा सर्व वायटांतली कश्ट अनवरांतली पिडेशिरेंतली तूं आमकां निवर दया करून या जिवितांत सवस्त काही आमकां दी सर्गींचे भाग
आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्त येणे बरोवशेन अत्रेक तेल्यांक आमकांच्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटई आनी सर आकातांतली वाटई समिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मचा म्हळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पण पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी चे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी तेन राज ओडसले त्या ससनाच्या ससनाक समियाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शेळिये संसाराची पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाची शेळिये संसाराची पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाची शेळिये संसाराची पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी पळयात होस्तो जेजू ख्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी प्रत्येकली सुभागी समिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण चवतरणीस म्हाका भलायकी मेळटली Jésus, tu es calza, tu es, bidar kurun tu es, तुझे समोर आयला, तू काराकून रावला, लगी लगिए तू वेगिए तू सावला साय मुसवा काळू पयसावलांसो बोलना काळू निवरा आमूल जिवीत लाभोसो Usmart pangkal jivit labay segini wasa paway Jesus toye kalsa toye midai kurum toye tujhe समोर आयला तू काराकून रावला लगिए तू वेगिए लगिए तू वेगिए तू सावना साय गोळी शेळ्या मोगान पोसो Paswo sorudibun Atmik ton pamoso Segi kanan Daibik tenya Kesomya jivan pavan Jesus tu ye kalsa Tu ye
उद्धार करूंक तू ये तुझे समोर आयला तू पारा कोण रावल्या लागी ये तू वेगी ये लागी ये तू वेगी ये सदा स्तुती तुझी गाता आता आणि सदा तुका हांव वार्ता अर्गा सुम्या दिता उपकार वावुरता मासारकतान तुझ्या दादोस म्हाका केला देवी कृपेन तुझ्या अमर जिवीत दिला अर्गा सुम्या दिता उपकार वावुरता स्तुती तुझी गाता आता आणि सदा स्तुती तुझी गाता आता आणि सदा तुका हांव वार्ता अर्गा सुम्या दिता उपकार वावुरता प्रार्थुया जेजूच्या आणि आमच्या बोमोगाळ बापा आम्ही घेतल्या प्रितीमोगाच्या जेवणा वरवीं भगवंत लोरेसाच्या काळजा बरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणींच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्र्यांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हातपाय सुडसुडीत कर गरिबांचे आनी अणित भोगतल्यांचे हक्क राखोवंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का पासो तूं कश्ट मरान लेगून सुसोवंक आमकां तयार कर या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी मोगाळ भाव भयणीनो आयच्या दिसा प्रधान याजक जावन आयच्या मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटयल्ल्या मनादीक बाप पॉल डिसोजा सहायक याजक कॉर्डेल फिर्गज पदराब वकील जावन आसात तशेंच क्रिस्ताची सुवार्ता मॅजिका मुखांतर ते जायते कडेन प्रसार करन आसात तांकां सर्व आमी बरें मागता तांच्या मिसावान जैत मागता सालोरेसाची विशेष मजत तांचेर आमी मागता रेक्टर बापांच्या नांवी तुमच्या समेस्त तांच्या नांवी तांकां आमी देव बरें करूंक म्हणटा आयची तेर्साची आनी लितुर्जीची जबाबदारी घेतलेल्या लितुर्जीक समितीक देव बरें करूंक भक्तिकांनी तांच्या गरजां खातीर वा बसलिकाच्या अभिवृद्धी खातीर आर्थीक सहाय अर्गा मिसां वा तेसांवाची मिसां दिवंक आसात तर स्टॉलाक संपर्क करचें बेंजार केल्लें मीठ आनी धार्मीक वस्तू स्टॉलांत मेळटात हप्त्या मदें हांगासर आत्मीक समालोचना खातीर याजक मेळटा मुंगड फोना मुखांतर तुमी येवचें कुमसार आनी वांजेलरा खातीर याजक सदांच हांगासर लभ्य आसात नोवेना बाबतीं वा हांगासर जावच्या भक्ती कार्या बाबतीं तुमकां दान दिवंक मोन आसा तर तुमी स्टॉलांत थंयसर दिवंक अवकाश आसा आयिल्ल्या सर्व भक्तिकांक आमच्या कुमसाराच्या माटवांत जेवणाची वेवस्था आसा सक्कड भक्तिकांनी जेवण जेवन वसा जाय म्हणून आमी उलो दिता आमचे स्वयंसेवक थंयसर आसतले तांकां तुमी सहकार दिवचें बसलिकाच्या
योजना खातीर आमचे क्रिस्त कृपा बिल्डिंग जावन आसा वा बसिलिकाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमचें दान तुमी दिवंक अवकाश आसा. ऑगस्टच्या 10 तारखेर उक्तावण केल्ली संगीत घडणार देवादेन बाप वालेरियन तशेंच बाप क्लेमेंट हांणी घडिल्ली सालोरेसाक समर्पिल्ली कोंकणीक भक्तिगितांची कवळी आमच्या रेक्टर बापांच्या तशेंच मनादीक बाप आर्चिबाल्ड सिल्वा हांच्या याजकी रुप्योत्सवाच्या संदर्भी मोकळीक जाल्ली. भगवान लोरेसा पेन ड्रायव्ह आमच्या बसिलिकाच्या स्टॉलांत मेळटा. तुमी ती घेवची असो आयवज क्रिस्त कृपा बिल्डिंगाक जे कितें आयवज मेळटा त्या बिल्डिंगाक वेतलो. क्रिस्त कृपा बिल्डिंगाक आयिल्लें दान क्रिस्टन डिसोजा आजेकार 500, लायनल फर्नांडीस आनी कुटाम मुडबेळ्ळे 5000, डेरिक डिकॉस्टा मियार 10,000, आयरिन सिप्रियन सिक्वेरा बॉम्बे 5000, जॉर्ज डिसोजा आनी कुटाम मुंबई 2000, अमारिया डिसोजा बेळमान 500, नवीन एंटनी मेंडोन्सा आनी कुटाम सुरतकल 10,000, राहुल ठाकूर मुंबई 1000, गेब्रियल मिस्किद मुंबई 1000, मेलकम आनी जॅनिस डिकोना खारकळ 2,500. तांदिल्ल्या सुमेस्तांक आमी देव बरें करूंक म्हणटा. सर्वेस्परा देवाची विशेष मजत बेसांवां आमी मागता. सालोरेसाची कृपा तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. आतां आयच्या दिसा मुर्तोम रावल्ल्यांक वंतीक दिल्ल्यांक प्रधान याजकांनी मनाच्यो वाती दिसय म्हणून उलो दिता. सर्गींच्या मोगाळ बापा आयच्या दिसा ह्या पवित्र तळार येवच्या भक्तिकांच्या जेवणा खातीर मुर्तोम रावून दान दिल्ल्या सर्व आमच्या भक्तिकांचेर तुजें आशिर्वाद घाल. तांच्या दाना रुपार जर कितें बरें पोवन बरें काम हांगासर चलतें आसा त्या सर्वाचेर तुजें बेसांव घाल. तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर तुजें आशिर्वाद घाल. ही वात तांच्या कुटुंबांत दिवो जावन परजळून दी आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वादाचो संकेत जावन दी. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आतां नांवां आपयल्यांनी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानच्यो वाती स्विकार करच्यो. जेवणाक वंतीक दिल्ल्यांची नांवां झिनस सिक्वेरा पालडका, झिनत सिक्वेरा पालडका, रोनाल्ड एंड फॅमिली दुबय, रोनाल्ड एंड कुटुंब दुबय, स्वीडल क्रास्ता मुल्की, स्वीडल क्रास्ता मुल्की, स्टेफी रॉड्रिगस होन्नावर, स्टेफी रॉड्रिगस होन्नावर, आनिया पर्ल डिसोजा कोळालगिरी, आनिया पर्ल डिसोजा कोळालगिरी, कॉलिन डिसिल्वा उद्यावर, कॉलिन डिसिल्वा उद्यावर. आयची मुर्दोम लिगोरी रीटा डिसोजा नक्रे, लिगोरी रीटा डिसोजा नक्रे, सल्मोन नोरोना बैदाळ ये, सल्मोन नोरोना बैदाळ ये, सालिमा नोरोना मस्कट, सालिमा नोरोना मस्कट, आयरिन पिंटो मियार, आयरिन पिंटो मियार, इलियास डिसोजा कल्याणपूर, इलियास डिसोजा कल्याणपूर, प्रिन्स्टन सल्डाना कार्कल टाउन, प्रिन्स्टन सल्डाना कार्कल टाउन, एडन एरिक मस्करेनस केरा, एडन एरिक मस्करेनस केरा. आनी कोणाची नांवां सोडून गेल्यानंतर तांणी येवन वाती स्विकार करियेत. Salores, salo patronam so, Vishwasi sakur, Krista somnyaso, Achal bhavarta so, Saksto Kristaso,
आसरो दुर्बळांचो आसरो मोगाचो सालो रेसा मोगाच्या दयाळास्र्या सदुपल्यांच्या पावतू आमकां भक्तांक तुज्या सलय मेटानी तूं क्रिस्तेचोच्या. सांत लोरेसाक नोवेनाचे मागणे. येजय तेवन मार्तिरा सान लोरेसा तरण्या प्रायरेस बावर्ता खातीर कठीण कस असून जीव दिल्या आयक आमचें कालते मागणे. वर्त्या पातयेणेन आमी तुजे सरशीन आयल्या जिओ बावर तेर बरवसो देवासो आनी आमच्या पेल्यासो करो मोग आमकां जोण दे. आमच्या बेसाक सरी जावन निश्कळपण आमचें तें परजळशें कर. आमच्या सर आत्मीक आनी संवसारी वडिलांतय कालतेपण आमी दाखयशें कर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडेशिडेंत आनी कश्टान वरांत आसल्यांक आमच्या संद्रपा प्रमाणे आमी पावशें कर. आन बावर्त्यांक आनी बावर्त्यांक शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड देवाची वळख मेळावशी कर. तुजे बळादीक मजतेन देवाचें राज संवसारार विस्तारूं दी. आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर गरजांनी आमकां पाव. प्रत्येक जावन मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवया. सांत लोरेसाच्या मजतीन जायत्यो उपकार भक्तिकांक लाभल्यात. सबार जाणां विविध उपकार मेळिल्ल्या पासत अर्गां दितात. कातीची पिडा गूण जाल्ल्याक आनवरांतल्या राखून व्हेल्ल्याक एग्जामान बरे मार्क्स मेळिल्ल्याक बऱ्या मोलाक जागो विकून गेल्ल्याक बरी भलायकी फावो केल्ल्याक कुटुंबांत बरेंपण जाल्ल्या खातीर गेड्डे गूण जाल्ल्या खातीर अमल पेवणे सोडूंक कुरपा मेळिल्ल्या खातीर परिक्षेंत पास जाल्ल्या खातीर दोळ्यांतले श्रेश्ठ नापयस जाल्ल्या खातीर इंजिनियरींग शिकप बऱ्यान संपयल्ल्या खातीर बऱ्या कॉलेजींत एडमिशन मेळिल्ल्या खातीर MBBS सीट फावो केल्ल्या खातीर पांय दू गूण जाल्ल्या खातीर अर्घ दितात. ह्या सौर उपकारां खातीर देवान आमचे तें दया काकूळ दाखयल्ल्या खातीर ह्या पवित्र तळार सर यात्रेकांक मेळिल्ल्या उपकारा खातीर देवाक जावं अर्घ आनी होगडाप. अर्गां जेसू अर्गां जेसू अर्गां तुका सोम्या जेसू स्तुती जेसू स्तुती जेसू स्तुती तुका सोम्या जेसू अर्गां जेसू अर्गां जेसू अर्गां तुका सोम्या जेसू स्तुती जेसू स्तुती जेसू स्तुती तुका सोम्या जेसू. Alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia. गीत गाऊया आम्ही alleluia, alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia. Alleluia, amen, alleluia. गीत गाऊया आम्ही alleluia. सांत लोरेसाच्या मजतीन सर आमची मागणी त्या सवा आत्रेग देवा बापाक ताच्या पुता मरिफात पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमकां उपकार मेळोवंक मागया. 90 आनी 2 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक 20 आनी 7 कुटुंबांक शांत समाधान मेळोवंक 22 कुटुंबांक बरी सैरीक मेळोवंक 17 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे मेळोवंक 22 भुरग्यांक शिकोवंक बरी मौत मेळोवंक 9 भुरग्यांक परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळोवंक 17 जाणांक सर कुडीचे पिडेत जावन गूण जावंक 5 जाणांक बरो फुडार लाभोवंक 30 आनी 8 जाणांक बरें काम मेळोवंक 5 जाणांनी चिंतिल्लें काम बऱ्यान जावंक 4 जाणांक वायट संवय जावन सुटका मेळोवंक 9 जाणांक विजा लाभोवंक 4 जाणांक आर्थीक परिस्थिती सुटका मेळोवंक 9 जाणांक रीण फारीक करूंक मजत मेळोवंक 2 जाणांक दिल्ले पयशे आनी भांगार पाटी मेळोवंक बरो फुडार मेळोवंक बरो जागो फावो जावंक पयशे आनी भांगार पाटी मेळोवंक एकल्यान 14 लाख पाटी दिवंक पांयांतले किळे नेपय जावंक कामांत प्रमोशन मेळोवंक 22 जाणांक मतीक समाधान मेळोवंक 6 जाणांक बरी न्हीद पडोवंक 14 जाणांक आमाल पिवण येतावन सुटका लाभोवंक 6 जाणांची दोळ्यांची दिश्ट पाटी येवंक
बांयचे उदक नितळ जावं 10 भुरग्यांचो होटराक पयसो जावं काजराचें कार्य बऱ्यान जावं 7 जोड्यांचे काजरी जिवीत बऱ्यान जावं 13 जाणांचे जागेचे समस्ये पर्याय जावं 14 जाणांचो जागो बऱ्या मोला विकून वचोंक घरांत मागण्याचो पिरी सोडोंक 22 जाणांक हातां पांयांची दूख गूण जावं शुगर BP कोलेस्ट्रॉल हिमोग्लोबिन नॉर्मल जावं पेंकट दूख ब्लड इन्फेक्शन गर्भकोशाची पिडा एलर्जी गॅस्ट्रीक पिडा गूण जावं रिपोर्ट नॉर्मल येवंक आंगार पडिल्ली कोरोज गूण जावं 7 जाणांचें ऑपरेशन बरें जावचे खातीर मागतात 5 जाणांची केस चडचे रावच्याक एका भुरग्याची हरद्याची पाठीची दूख गूण जावं 11 जाणांची गांठी दूख गूण जावं 9 जाणांची शिरांची पिडा गूण जावं 8 जाणांची कोंकली शेळ ताप गूण जावं 2 भुरग्यांक पडिल्ले कोटले गूण जावं हर्निया मुलाव्याधी 4 जाणांची कातीची पिडा गूण जावचे खातीर मागतात 8 जाणांची कॅन्सर पिडा 4 जाणांची लिव्हर आनी किडनीची पिडा 8 जाणांची गोमटी दुखाची पिडा 2 जाणांची फायल्साची पिडा गूण जावं 5 जाणांचे कान दूख 13 जाणांची PCOD तकली पडापड आस्तावां गूण जावं बाणतेर बऱ्यान जावं गर्भांत आसलेल्या भुरग्याची वाडावळ नॉर्मल जावं दोळ्यांचो उलोवप रावचे खातीर मागतात ह्या सर्व आज एकल्याक ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळोवंक आसचे पासो दुबय एका टेस्ट आसा ती बऱ्यान जावं PhD प्रोजेक्ट लाभोंक ह्या सर तेसां पासून मागतना प्रत्येक तेसां पासून एका भुरग्याची ADHD समस्या पर्याय जावं भुरग्यांच्या पांयार आसली एलर्जी गूण जावं लुकेमिया पिडेचो ट्रिटमेंट बऱ्यान जावं गर्भकोशांत आसले गेड्डे नापय जावं चोरी जाल्ले भांगार पाटी मेळोवंक गर्भांत आसल्या बाळकाचे हार्टबीट नॉर्मल जावं भलायकी बरीच वाडवळ जावं एका भयणीक लंडनान नर्सिंगाचें काम मेळोवंक जर्मनी आशिल्ल्या भयणीक आनी ताच्या दुवेक ताचो बापूय आनी ताचो घोव डायवर्स दिनासतना तांचे काजरी जिवीत समजवचे खातीर मागतात ह्या पवित्र तळाचे सर्व समस्या पर्याय जावं जागो आसुल्लो नांवार जावंक सान लॉरेन्साच्या मजतीन येदोळ गव्हर्मेंटाक सबमीट केल्ले सगळे रेकॉर्ड्स नॉर्मल जावंक बेगीनच नांवार जावचे खातीर आमी मागता आनी आमी सुरवात केल्ली सर्व योजना बाकी आसची सर्व कामां पंथाक पावोवंक आमी मागता ಕರ್ತರಾದ ದೇವರನ್ನ ಕಾರ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿತ ಅರಣ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೇಟ ಈ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರನ ಭಿನ್ನದ ಮೂಲಕ ನಟುದಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರೇ ಕೇನ್ಪಿಲಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕಡ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಯನ ದೇವರನ್ನ ನೆತ್ತೆರಡು ಪೂರ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆನ ಪರಿಹಾರ ಅವರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಂಕಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವ ಅರಣ ಅನುಗ್ರಹಿತ ಕಾರ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಕ್ರಪೆಟ್ ಜೀವನದ ಬೋಡಾಯ್ತಿನ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಅವರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೇಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬಡಿತ್ತಿನ ರೋಗ ರುಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆನ ಪರಿಹಾರ ಅವರೆಗೆ ಈ ಜಾಗಡ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಪೂರಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸನ ಅನುಗ್ರಹಿತ ಕಾರ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಕ್ರಪೆಟ್ ಬಕ್ಕ ದಯಟ್ ಪೂರ ಪಾವತಿ ಅವರೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಇತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ Cine nira satana, rite ponte boktana, sumia magong chika. Ponti dukin burtana, ubau maka dostana, sumia magong chika. Kutman samadanastana, Monsham kuskatana Sumia magong chika Vigna anwara etana Kastanthaw sampratana Sumia magong chika Moja sumia Moja dunia Makatu magong chika Moja sumia Moja dunia
म्हाका तूं मागोंक शिकय म्हाका तूं मागोंक शिकय म्हाका तूं मागोंक शिकय म्हाका मागोंक शिकय सोमिया मागोंक शिकय शेकी बावरत्या प्रमाणे बरी क्रिस्तांवची येवन सरकार तुझे सांगता ससना देवा होबळसूनचे बाग आमकां समेस्तांक फावो कर आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमची सुटलेल्या मुक्षिता तशें आमची बदकां मुगोस आनी आमकां काळेन पडून दिवची नाका पूण वायटांतली तूं आमकां San Lorenzo martiram apăsut vinatică. Cristo băsnic Pratuiam. येसर पदवेधरा देवा भगवंत लोरेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर सयत वराशें तोवें केलें आमच्या अवगणाची केंड आमी पालवाशें कर म्हणून लालेवन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं जेजूच्या दैवीक वैजाच्या सक्तेन हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांची पिडा शिडा गूण करूंक कोणे आमचे लागीं मागोंक सांगलां तांची पिडा गूण जावं कोणा पासत आमी मागता तांचे विविध रोग विविध पिडा गूण जावं हांगासर मागोंक सांगल्या हें विक्षान करच्या हर एकल्यांक बरी भलायकी मेळोंक सांत लोरेस आमचे पासत ह्या घडये मागों दी देवा बापाच्या वर्त्या काकुळतीन दैवीक वैजाच्या सक्तेन गूण करचे सक्तेन आमच्या कुडींत आसली सड पिडा आमचे आत्मीक पिडा आमचे मतीक पिडा गूण जावचे खातीर आतां आमी मागया सोम्याचे नांवी आमचो आदर सोम्या दयेन आयक मोचे मागणे आनी म्हजी बोप तुजे सरशीं पावोन दी स्वामी तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं प्रार्थुया सर पदवीधर आनी ससन देवा तुझी गूण करची सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कश्टोंच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुझ्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल पातकाक शिरकोवन रेवडलेल्या सर्व बांदपासांतले तांकां सोडय मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर तुझ्या अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुझ्या भक्ता सा लोरेसच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय ह्या बजलेकांत तुझ्या दैवीक सावासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी अशी शांती जोडली ती तुझी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची करी भक्तिवंतां जावन येवची आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफत सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळू तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमचे फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सर्व पदवेधर देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे सवय सदां देवो आनी सदां आसो ओसनेयाक क्रिस्त शांतीन तुमकां धाडता देवाची वडक ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं पवित्र उदक आमकां नितळ करूं निर्मळ करूंक पातकांचे बक्षाणें दिवं ह्या पवित्र तेलान मागल्या मरिफात बावडतान ते स्वीकार केल्ल्या मरिफात कुडीक भलायकी मोतीक समाधान आत्म्याचे गाय पेंकोवणी निवारूंक आनी बरेंपण मेळोवंक पवित्र आत्म्याची कृपा मागोवन
त्याच पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन आमकां बरेंपण लाभोंक आतां आमी उबे रावया, पवित्र आत्म्याचें गीत गावया. ई पवित्र आत्म्याये नव्यान आमकां अभिषेक करूंक ये. ए पवित्र आत्म्याये नव्यान आमकां अभिषेक करूंक ये. बोर आमकां तुज्या आत्मीक फळांनी नेटय आमकां तुज्या कृपेंत येण्यानी. बोर आमकां तुज्या आत्मीक फळांनी नेटय आमकां तुज्या कृपेंत येण्यानी. ई पवित्र आत्म्याये नव्यान आमकां अभिषेक करूंक ये. ई पवित्र आत्म्याये नव्यान आमकां अभिषेक करूंक ये. सतान आमकां तूं जियोंक शिकयताय. सतान आमकां तूं जियोंक शिकयताय. प्रामाणीकपणान रावंक प्रेरण दिताय. प्रामाणीकपणान रावंक प्रेरण दिताय. आसच्यो अडकळी करूंक मोग जेसूचो. आसच्यो अडकळी करूंक मोग जेसूचो. कानोडोंक तूं दिताय स्पिरीत मागण्याचो. कानोडोंक तूं दिताय स्पिरीत मागण्याचो. ए पवित्र आत्म्याये नव्यान आमकां अभिषेक करूंक ये. ए पवित्र आत्म्याये नव्यान आमकां अभिषेक करूंक ये. काळसा मोनाक तूं घटाय दिताय. काळसा मोनाक तूं घटाय दिताय. बियाच्यो त्यो सांकळी तूं तुटयताय. बियाच्यो त्यो सांकळी तूं तुटयताय. गैराच्या स्पिरितान बळवंत तूं करताय. गैराच्या स्पिरितान बळवंत तूं करताय. क्रिस्ताचे साक्षी सांग आमकां बदलताय. क्रिस्ताचे साक्षी सांग आमकां बदलताय. ये पवित्र आत्म्याये नव्यान आमकां अभिषेक करूंक ये. ये पवित्र आत्म्याये नव्यान आमकां अभिषेक करूंक ये. ಪ್ರೀತಿಯ ಓ ಸಂತರೇ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಮಾದರಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸವಿ ಅಮೃತ ನಮಗಿಂದು ವರದಾನ ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬಂದಿಹೆವು ಧೈರ್ಯದಿ ಬೇಡುವೆವು ನಡೆಸು ನಿಯಮನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾದಿಯಲಿ ಬಳಲಿದ ಬಾಳನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಾ
ಶೋಷಿತ ಜನರನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಾ ನೀ ತೋರಿಸು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾರ್ಗವ ನೀ ತೋರಿಸು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾರ್ಗವ ಮುಗಾಳ್ ಪುತ್ರ ಸೋವೆ अंकार मोरी आशीर्वादी पामका जिसच्या पवित्र काळसा सर्वा दे तुझे आशीर्वाद भगवंत लोरिसा सत विनंती कर भगवंत कसचे कुर्वेनेवर आमच्या देवा आमच्या दुश्मनातले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.